온 무제 다가을시다. 뭐라 달래? 온 무제 다가을시다. 뭐가 집이 들려 소미야. 뭐가 집이 들려 소미야. 집안 무제 다가라래가. 집안 무제 서다라래가. 딸려 बेटन म्हणूया. काळीस मुझे सोम्याक वाकणता. मोन मुझे ताका हरसिता. मोगाची विदिल्ल्या सोमेया. जीवन मुझे ताला लेता. तालियों बेटी. दान आमकां मेळटा. बेंबीरान पोयसरता. बेंबीरान म्हणया. बेंबीरान पोयसरता. Deiraso to spiritu teta. Deiraso to spiritu teta. Buktin ami हरसिताना. सकड़ा भक्तीन आम्ही हरसिताना. शांती समाधान आमकां मेळटा. शांती समाधान आमकां मेळटा. बेंबीरान पोयसरता. बेंबीरान पोयसरता. Deiraso to spiritu teta. Deiraso to spiritu teta. काळीस मुझे सोम्याक वाकणता. मोन मुझे ताका हरसिता. मोगाची विदिल्ल्या सोमेया. जीवन मुझे सदा लालता. काळीस मुझे सोम्याक वाकणता. मोन मुझे ताका हरसिता. मोगाची विदिल्ल्या सोमिया. जीवन मुझे सदा लागता. मोगान तुम्ही गायताना सगळी मोग तुमची हळूच जाता. तुझी सलवणी तुका पयस येता आणि संतोष असो स्पिरितू देता. देखून सकट आम्ही गायन करया. मोगंताच्या त्या गायताना. सांगता म्हणया. मोगंताच्या त्या गायताना. सगळी मोत आमची हळू सागता. सगळी मोत आमची हळू सागता. सलवणी आमची पयस आता. सलवणी आमची पयस आता. संतोषाचो स्पिरितू देता. संतोषाचो स्पिरितू देता. काळीस मुझे सोम्याक वाकणता. मोन मुझे ताका लागता. मोगाची विदिल्ल्या सोमेया. जीवन मुझे सदा लालता. काळीस मुझे तू सकड़ा म्हणया. मोन मुझे ताका हरसिता. काळीस मुझे मोन मुझे मोगाची विदिल्ल्या सोम्या. जीवन मुझे सदा लालता. हातो बऱ्या. हालेलुया हालेलुया. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सगळं मोठं तळ्यान.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Erga tuka somya, ogla tuka somya, ji tuka somya, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. आमची मोत सक्रामेंत लोजीसू आमचे सगळे आसा आसा की ना आमकां पळोवन आसा देखून ती निशीन पळयनाकात आज सकाळी एक गडीत जालें आम बोंदे हांगासर काले पेस्त पाल्या सांगलोराचें पेस्त आतां 9व्या दिसाचें नवें तशेंच आत्तुरान ती 9व्या दिसाचें नव्यान चलता आनी आज सकाळीं थंयसर हांव गेल्लो मीस जाल्ल्या उपरांत गेल्लो आराधना आसलें आनी आराधनाक हांव अशेंच कंडक्ट नासलो आनी आराधना करता आसतना थंयचो रेक्टर बापू आराधना करतना पयलें मीस जालें म्हळें न्ही मस्त काणयेक आयल्यो मुखार काणयो मस्त आशिल्ल्यो एक वांदोरू वयर तावन काणयेकडे पळोवनूच आसा खंय पळोवना एपलाक पळोवनूच आसा तुमी लायव्ह आल्ल्यास पळयल्यार कळटा तुमकां आनी तो वांदोर इतल्या लोकांक ताणें कितें करूं ना गण्य करूं ना वयर तावन धांवन आयलो एपल खाण गेलो आनी पाद्रा एसिस्टंट पाद्रा ताणें म्हळें धांवडे ताका आनी पाद्रा म्हणालो तुमी जेजू पळोवंक आयल्यात की वांदरां पळोवंक आयल्यात पूण आमचे दिश्ट खंय आसा जाय जेजूच खंय आसा जाय कोणीय येवं न्ही ताका वादळां उरचें केदाळा थंय दिश्ट काडल्या तुमी आयक आयचे वांजेल वाचतना करेक्ट कळटा ताणें उदका वयर चल्लो वारें विशेश आसलें वारें धाडचें कोणें देवानच तुजो भावार्थ सारको करच्या खातीर वादळ धाडचें देवान इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत तुमी वाचतात आपोवणें दिल्लें कोणें इसायाक आपोवणें दिल्लें कोणें देवान ताका कश्ट दिलें कोणें देवानच उपरांत ताका बचाव केलें कोणें देवानच तुकाय तशेंच लसना कोणें देवान तुका कश्ट दिलें तुका कश्ट जाता जाल्यार तें कोण आतां देवूच तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो भावार्थ आसाची तोळ त्या कश्टान तो वयर येवंक जाता देखून तो ताचें तें एपल काणून गेलो मागीर भुरगे पात्रापान कांय सांगू ना भुरगे काणी गो पुरो व्हरून गेले की मांदेर अंदोर पुराय व्हरता म्हूण चिंतून आसतलें पण पात्रापान राव येयलें मुखाचे न्हू तुका जैत लाभतलें प्रेज द लॉर्ड परतून आमी ती वळ 9वी आमी म्हणया हांवें तुका परमयलाय न्ही तुका परमयलाय दृढ आनी थीर राव भिये नाका परत म्हणया भिये नाका आनी दैर साणी नाका कित्याक सर्वेस पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सवय आसतलो जोशवाची ही उतरां देवान दिल्लीं काणकोण भासायिल्ल्या गांवचे 12 कुळ्यांक जागो ताणें वांटोन दिलो आज म्हाका आनी तुका देवान दिवचें तें भिये नाका जायते बरी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता भिये नाका पूण कितें मुळां ताच्या विरुद्धच आमी आसा आमी भिवोवचें चड जावन आसा देखून आमी सांगाता मेळून सोम्याक अर्घां दिवया आनी सोम्यान आमकां दिल्ल्या उतरां बराबर एक गीत गावन उपरांत ह्या सदबाब मुखलें सेक्शन कंडक्ट करतलो देखून सदांय रक्षाच्या देवाक अर्घां दिवया आनी म्हणया अर्घां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू वाखणी तुका सोम्या जेजू दिन वाजता तुका सोम्या जेजू हर्षित हांव तुका सोम्या जेजू वर्णित हांव तुका सोम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. 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 तुमच्या किताबुकांत 5:8 पेज नंबर 8 थंयसर आनी कन्नड गीत आसा अनुदिन निन्न कायुव देवरिगे क्षण क्षणवू आमची दिश्ट खंय आसूंक जाय क्षण क्षण सोम्याचेर आसूंक जाय पयर भितर पळयनाका सांगाता मेळून हें गीत आमी म्हणया ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಸುಕಣ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ
येसुदेवा ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಸಕಣ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ एकामेका पळोवन एक सेकंड दिया सोम्याचे आजारपणांत आसा एकामेका तोंडा पळोवया हांसो दिया संतोषान गुड इवनिंग म्हणा हांगा मुखार या सग बाबा आमचे सगळे आसात एपटी पाटीं गोवा कोणी शेजारची पिरगेजीची वाड्याची कोणी आसत जाल्यार हो दीस फावो केल्या सोमीक अर्गां दीस आसतना आमच्या शेजाऱ्यांकी आमी अर्गां दिवंक जाय आनी संगत मेळून पयले चरण आमी म्हणया अणुदिनबू अन्नपान देवरी ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಕಾಳಿಯಾಣಿ ಅಣುದಿನವೂ ಅನ್ನದಾನ ದೇವರಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅಣುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅಣುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ताळयो पेटया भक्तीपणान सगळ्या वडा ताळ्यान मोगान त्या गायताना आमकां सोलवण येना वडोल आमी गायले न्ही गी देखून मोगान आमी सोम्याके तिसरें चरण ಅಣುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅಣುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಣುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅಣುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಹತ್ತು ಬಾರ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जोर ताळयो दी आमच्या सम्याक आमी सगळ्या वाखाणया. सर्वेस्परान दिल्ले ते वर्थेपण आमी वाखाणटा आसतना मग जनो अपुरबायचो दीस आमकां लाभला आनी त्या दिसांत देव आमचे कडेन उलयतना ते उलोवणें आमच्या जिवनाक मात्र न्ही आमच्या मुखेल्या वाटेक आधार जावन आसतले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरच्याक
आम्ही संपूर्ण तरान त्याच पवित्र आत्म्या सकत मागून घेवया जेजू दिता तो पवित्र आत्मा आणि वो पवित्र आत्मा आमचे थंय कशें काम करता कशें कार्यरुपी जाता ते जेजूक मात कळीत त्या देखून आमची काळजां मनां जेजू मुखार उक्ती कर दवरया आज आयच्या रेतेरच्या दिसान आमचे थंय आसले कितेंय ते गाय आसात भितरले गाय आमचे थंय अनंताचे दूख आसा आमचे थंय एखाद्याची लस बघता आमकां एखादरचो आबा बघता हे सगळे आज प्रतिका दिवच्या जेजू आमच्या सांगात आसा जायते बडे आमकां बघता सांग पुरो म्हजें जिवन कित्याक संतोशाचें ना म्हजें जिवन कित्याक असलो उल्हास ना म्हजें जिवनाक कित्याक ही कन बेसराय हांव ह्या खातीर इतलें जल्मल्यां गी आनी अशें आसतना मगचे न्हू देवाच्या त्या आदारान आमी जियेत आसतना पवित्र आत्म्या सगत आमकां उल्हास भरीत करता संतोश भरीत करता नव्यान आमचें जिवन रुपीत करता आनी तसलो पवित्र आत्मो आमचे थंय येवच्याक ह्या वेळा आमी ताका आपोवया तुमच्या गिता बुकान पान संको पवित्र आत्म्याचें गीत 10 पेज नंबर 10 पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो ये आमचे तो देवोने पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवो ये आमचे तो देवोने लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी सांगता म्हणया लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी बोळा तिकर आमची अस्क जिणे बोळा तिकर आमची अस्क जिणे बोळा तिकर जिणे पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो ये आमचे तो देवो ये कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान कुटुंबांचे येवंक आमी माया मोगान लालेवण मागतावला बय तुजी कृपा लालेवण मागतावला बय तुझी कृपा लाभोय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो ये आमचे तो देवोने एकवोट आमचो सदा वाडय सडय एकवोट आमचो सदा वाडय सडय ओवी सभा बांदूंक आधार लाभय भविसा बाबानो आदाला भय आधार तुझो लाभय पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो ये आमचे तो देवोने पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो ये आमचे तो देवोने आमचेर तो देवो देवोने हालेलुया 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 हालेलुया
तिकडे आम्ही स्तुती करूया सुमेची. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise you, Jesus. We thank you, we love you, we worship you, Jesus. आमका वंदन कर आमका गुण करचा आमका वोई करचा आमका बेदावणोचा मंगळाची सुवा. हालेलुया 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 हालेलुया. मरियमाई गुलो मरिया मरियमाईच्या वरती मजत आम्ही माग्या. नमान मरिये कृपेन भरलेले समिती जय संगता श्री आम्ही तर तुम सुदेव आणि सदैव फाळचे कुश्री जयसो भगवंती मरिये देवाचे मये अमाप्या गाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समजे संगता श्री आमच्या तुम सुदेव आणि सदैव फाळचे कुश्री जयसो भगवंती मरिये देवाचे मये अमाप्या गाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समजे संगता श्री आमच्या तुम सुदेव आणि सदैव फाळचे कुश्री जयसो भगवंती मरिये देवाचे मये अमाप्या गाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र तशादी तशाद आणि सदा सर्वदा. आमेन. भगवंत ओंकार मरिये अमबसोत विनंती कर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. बसया मग बसया. कशी आहात तुम्ही? सगळी बरी आहात वय. सो देवाच्या आदारान देवान दिलें सर बरेंपण आमी वाखाणून देवाक अर्घां दिली. देवा उपकार बावडलो स्तुती ताची केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. वो संजेचो वेळ देवान आमकां दिला मोगाच्यानो या कितें देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय. ह्या 3 घंट्यांनी केदाळे आमी म्हणच्या जेजू सांगता 3 घंटे आणि ह्या 3 घंटे जेजून आमकां दिल्ले आसता ते बऱ्या तरां करसूंक जेजून आमकां अवकाश करून दिला. आणि आज प्रत्येक तरान हांव तुमकां एक इनाम दिजें म्हण आयिल्लो. काल हांवें डिनर दिता म्हणलें न्ही विणाबाई तूं नातली काल येवनाय डिनर आसलें आमकां हांकां आपोवन व्हरता म्हणून सांगलें. मागीर म्हाकाय जेवण ना आनी तांकांय जेवण ना. हांव हांगा सांगिल्लें पयलें ते म्हाका जेवण नाका हांव ताका भायर व्हरता म्हण. कोणूच कोण ना. नोबडी वॉज रेडी. पूण आज हांवें चिंतलें हांवें एक तुमकां इनाम दी जाय. हो म्हजो भगवंत बेंडिक्ट कुरीस म्हजे सांगात 2017 जावन आसा. सदांच म्हज्या रेतेरींत हांव व्हरनासतना हांव रेतेरीकय वचना. पूण आज हांवें चिंतलें तुमी हांगा आयल्यात मोगान आयल्यात आनी आज संडे जाल्यार तुमचो वेळ तुमी काण हांगा आयल्यात त्या खातीर तुमकां हो बेंडिक्टान कुरीस दिजें म्हण हाडून आयला. आनी तूं कितले रेतेरी हांवें दिल्यात म्हाका कळीत ना. कितल्या हजारांच्या वयर आराधना ह्या कुर्सां मारिपात हांवें केल्ली जावन आसा. आनी तुमकां हो दिवंक कित्याक हांव ओपला गे म्हळ्यार पाटीं गेल्ले उपरांत फाल्यां हांव पाटी सकाळीं पडटा आसतालो थंय वचून म्हाका आनी एक काणें जें म्हूण बगलां ताका हो कुरीस तुमकां दिवन दिलो जाल्यार मात हांवें आनी एक काणें आनी हांवें तो दिलो जाल्यार मात तुमी घेवयेत. त्या खातीर हो कुरीस तुमकां दिवचें म्हूण हांवें चिंतलां. कोणाकी जाय जाय वय. पूण कोणाक एकल्याक दिल्यार म्हणोकात पात्र भक्तांची वळख आसली त्या देखून ताणें दिला तशें नाका म्हाका. हांव केदाळे पार्शालिटी करिना. पूण हो कुरीस विन जावंक तुमकां एक सवाल आसा. त्या सवालाक तुमी हातूक घुल्ल्या पुरो. कोण असो टॉप लेवलाक वता पळय तांकां मात हो कुरीस फावो जाता. आनी आज 8 वरार आमची रेते संपताली. 8 वराक हो कुरीस तुमच्या हातांत येतालो. आतां आयचे बेंडिक्टान कुरीस विन जावच्या सवाल हांव दोनी लँग्वेजीन सांगता. कन्नडांत ते सांगतालो कोंकणीन ते सांगतालो. पयले कोंकणीन सांगता. विन जावंक सवाल अशें आसा तुमच्या जिवनांत ल्हानतावन आजून पर्यंत 100 वर्सांच्या सेकेल्यांक आनी तो भाग घेवंक ना 100 वर्सांच्या वयल्यांक मात्र. ल्हानतावन आजून पर्यंत तुमी कोणेय हेरांची खबर उलयनातली. हेरांक वायट उलयनातली. एक वायट शब्द मेळो शब्द तुमच्या तोंडांत येनातली. कोणी आसा जाल्यार तुमचो उजवो हात उखोला आनी बेंडिक्टान कुरीस तुमचो जातालो. बेंडिक्टाइन ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಲುಬೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸವಾಲು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಯಾರು
ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇತರಿಗೆ ಬೈಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎತ್ತಲಿ, ಯಾರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಬೆಂಡಿಕ್ಟೈನ್ ಸಿಲುಬೆಯನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. कोणी कोबर उलयनातली, कोणाचे गॉसिप करिनातली, तसले कोणी आसा जाल्यार तुमचो हात उखला आनी बेंडिक्टायन कुरीस तुमचो जातालो. तूं आसाय? हां, सेंट एंटनी हांगा आसले, हांगा कोणी सेंट एंटनी बसोना येतो. सेंट एंटनी जाल्यार बारी बरें आहा तुमी, देर नो प्रॉब्लेम, वंडरफूल. कित्याक तो आमचो का फ्रांसिस्कान, त्या देखून सेंट एंटनीचो मोग करतना आमकां बारी खुशी. होय, आतां कोणाकी आमकां हेरांची खबर उलयनासतना ಯಾರದೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾತನಾಡದೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ? कित्याक हात उखलोना? आमी सगळे उलयले हांव न्ही गे, आमकां परमिशन आसा उलोवंक. ओके, आतां तुमकां सांगता, आमी चॅरिटी म्हळ्यार कितें चिंतचें? चॅरिटी म्हळ्यार बरी कामां म्हळ्यार फकत पयशे म्हूण मात चिंतचे आमी न्ही गे. चड जावन आमी हर एकल्यान इतलेंच चॅरिटी करता. आमी हांवें मस्त चॅरिटी केल्या, तो मस्त चॅरिटी करता. कल चॅरिटी हाची, ही चॅरिटी चड गरजेची न्ही मोगाच्यान. सांग पुरो थोडे तातूं पाती येतात, हांव पूण पातयेकूच पातयना. कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां केदारना म्हज्या रेतीर हांवें सांगचें आसा, हो म्हजो हात असो दवरूंक न्हय, हो मागलेलो हात असो दवरूंक न्हय. अशें धरचें घाल्याक म्हाका दी म्हूण सांगो. वय मो, हो हात कसो आसो जाय? उखललेलो आसो जाय. कित्याक? कितें दिवं? यस, आशिर्वाद दिवच्याक. हो हात मागलेलो जाल्यार आशिर्वाद दिवच्या शिवाय अशें दिवच्याक न्ही. आनी हांवें तुमकां कित्याक सांगता गे म्हळ्यार म्हजी वर्द जावन 24 इयर्स जालीं. 24 इयर्सांत एक दीस हो हात असो गेल्लो ना, असो गेल्लो ना. आनी म्हाका भरवसो आसा मोरा पर्यंत हो हात असो वचना, हो हात असो वचना. कित्याक म्हळ्यार आमचो हो हात आशिर्वाद दिता आसतना देवाक कळीत ना गे आमकां कितें जायचें म्हूण. कळीत आसा की ना? आनी तर हांवें मनशा कडेन कित्याक हो हात मुखार व्हरनो, म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय, तें कितें गे म्हळ्यार आमी आशेन ती सारचें. आतां आमकां चॅरिटी म्हळ्यार ही चॅरिटी न्ही. आतां आमी चॅरिटी कली केली, एकामेकाचे खोबरो उलयलो, वय मो, एकामेकाचें नाका जाल्यार वायट उलयलें, चॅरिटी केली गे आमी. पळय, आमी जायते बटेन चिंताव तातूं मात्र. आनी आमी एकामेकाची खबर उलयनासतना रावोय जय म्हूण आमकां जेजून सांगलां गी ना. खंय सांगलां? काल हांवें सांगलां म्हज्या रेतीर, तुमी हेरांची आनी तुमची. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हें हांव शिकलो खंय म्हूण तुमकां सांगता. 2002 म्हजी वर्द जाल्ले क्षण म्हाका घाल्लें चिक्कोडी, बेळगांवच्या चिक्कोडी. थंय वता आसतना आमी बिस्पाच्या घरा वता हांव बेळगांवांत म्हयन्यावटी गेले जाल्यार मोगाचे न्हू. थंय एकलो पाद्रा बसलो, म्हाका कांय वळख ना कोणाचें, फस्ट टायम गेलो. थंय दोगा पाद्राबांनी म्हाका म्हळें, तूं नवो पाद्राब जावन आयला. 15 दिसांनी वचोंक आहलें ते दाळा, 15 दिसांनी. ते दाळा आमी थंय गेले उपरांत हाताचो परमळ काडून जालो, मागलेलो तेलाचो परमळ आसा गे म्हूण पळोवचें आहलें. कित्याक म्हळ्यार मागलेलें तेल हाताचो परमळ वेच्या पयलीं आमी आमच्या जाग्यार वचोंक आहलें, तितलें कंडिशन आहलें ते दाळ. आनी हांव गेलो 15 दिसांनी हांव थंय पावोन जाला. आनी हे पाद्राब डायसिसां पाद्राब म्हणा लागले, तूं वर्द जालें मात मू? वय, तर तुका आमी एका पाद्राबा दाखोवन दिता. हांव त्या पाद्राबाक तुवें पळयलें जाल्यार तो पाद्राब कोणाची खबर उलयना. पळय, आनी हांव ते दाळ जस्ट गेला मात. आनी हांव म्हळें जायत, कोण तो? ताणें दाखयलो म्हाका तो पाद्राब, बेळगाम डायसिसान तो आतां आसा, ताणें म्हाका दाखयलो. आनी हांव म्हज्यान हर एका म्हयन्यान 5 वर्सां आहलो हांव थंय. हर एका म्हयन्यान हांव बिस्पाच्या घरा वेतालो, म्हयन्यांत एक पुटी. आनी त्या दाळा वेता आसतना ह्या पाद्राबाच्या लागीं 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 वचून हांव रावतालो. ताका कळीत ना हांव काल्यार रावता म्हूण. हांव काल्यार रावतालो गे म्हळ्यार त्या पाद्राबांनी म्हाका सांगलें, ಅವರು ಯಾರ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇತರರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. पूण आमची आज सवय कितें वता थोड्यांनी म्हणचे, फादर हांव तांचे विशयान वायट उलयना, पूण
हेरांनी उलयतना हांव आयकतां. आयकोनचें सारकें गी ना. आयकल्यार मागीर तें पातक जाता. कित्याक म्हळ्यार त्या मनशा विशयी नाका जाल्यार आमी चिंता हांव मागीर तें पातक जाता. ओके. आतां हो पात्राप 5 वर्सां मोगाचें 5 वर्सां उपरांत म्हजें ट्रान्सफर जालें आनी लास्ट रिकलेक्शन दीस हांव ताच्या लागीं वचून सांगलें, फादर तुमच्या बगलेक हांव येवन बसतालो, तुमी पळयलां गी ना गे. तो म्हणूंक लागलो हांवें नोटीस करूं ना, पूण हांव 5 वर्सां तुमच्या बगलेन येवं कारण इतलेंच म्हाका दोगा पात्राबांनी सांगलें, हो पात्राब कोणाची खबर उलयना आनी कोणीय हेरांची खबर उलयल्यार तो पयस वचून रावता. च्या पियेतना जावं दी, अशें आमी उबे रावतना जावं दी, तें रावना. आनी ते दळ हांवें सांगलें, हांवें 5 वर्सांनी तुमकां पळयलां, तुमी कोणाची एक खबर उलोवची हांवें आयकोंकी ना आनी हेरांनी कितेंय तुमचे विशयी सांगलें हांवें वायट आयकल्लें ना. तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें एकच एक शब्द, हेरांची खबर उलोवंक म्हाका कोणें हक्क दिला, ಯಾರು ನನಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಳೆ. आणि हांवें ताका सांगलें, फादर इज इट पॉसिबल एंड आय हॅव सीन यू डुईंग इट, तुवें तें केलां आनी तशें जाता की हर एकल्याक म्हणटा आसा. तो म्हणा लागलो, आमी हेरांची खबर उलयल्ले क्षणा वी हॅव बिकम अनचॅरिटेबल टू दॅम म्हणा लागलो तो. अनचॅरिटेबल म्हळ्यार आमी तांकां कुमा केल्या बरी न्हय, आमी ताका वायट केल्या बरी म्हणा लागलो. कित्याक म्हळ्यार आमी तांची खबर उलोवंक नजो. पळया, एक याजाक 5 वर्सां हांवें ताका पळयलें आसा. आजून हांव बेळगांव येताना ताका मेळटा आनी ताका केदाळे तो म्हाका म्हणटा 5 वर्सां म्हजो फालो केल्लो पात्राब वच म्हणटा. आनी त्या पात्राबान म्हाका एक लिस्ट हांव दिलें, आमी कोणाचेंच उलोवंक नजो आनी आमी हेरां उलयतना त्या विशयान तकली घालूंकय नजो. आमी जाता जाल्यार इल्लें पयस वचोन रावोंक जाय. आनी ते दळा म्हज्या मोतीक आयलें एक उतर देवाचें, माथेव एवंजल चॅप्टर 5 वर्स 37. कित्याक आमी उलयचय, आमी उलयनासतना कशें रावयेत म्हूण तुमकां हांव दाखोवन दिता. मॅथ्यू 5 वर्स 37. मत्तायन शुभ संदेश 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನ. बायबल कोणा कडेन आसल्यार तुमी वाचा, एका दोळा ना जाल्यार मागीर हांव सांगता. बायबल आसा जाल्यार डायरेक्ट सायटेशन मॅथ्यू 5 वर्स 37 आसा गे कोणा कडेन ना जाल्यार बायबल आसा तें. येस पाटी काड पळया बाय. माथेव एवंजल चॅप्टर 5 वर्स 37. इतल्या अपुरबायतरान तुमकां कोणाची खबर उलयनातल्या बरी कशें बंदडेन घालता आनी कशें तुमकां राखता म्हणून तें उतर तुमकां सांगता. मॅथ्यू 5:37 कोणा कडेन आसल्या वाचा. तुमचें उलोवणें जाय वय वा न्हय, हाच्या परस चडीत कितेंय हे आयल्यार तें जेवसारातावन येता. पळया, तुमचें उलोवणें जाय वय वा न्हय, ताचे की सर्ती कितें आयल्यार तें जेवसारातावन येता. तर आमी हेरांची खबर उलयनासतना रावंक जायत गी, आमकां जाता गी, जायत गी, ಆಗುತ್ತಾ? ಇತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತನಾಡದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು. 3 ಮಂಗಗಳ ಕಥೆ पळया कशें अपूर्व पायता कितलो विस्टम पळया. ओके, आतां हें तुमी कशें हें फॉलो करचें म्हण हांव तुमकां दाखोवन दिता, प्रॅक्टिकली दाखोवन दिता. एक दीस हांव दुसरे पटी चिकोडीक गेल्लो, म्हाका ट्रान्सफर जालें ट्रिनिटी सेंटर स्कूल मणिपाला जावन परत म्हाका चिकोडी सेंट फ्रांसीस CC स्कुलाक ट्रान्सफर केलें. आनी ट्रान्सफर आमच्या ICSE स्कुला हांवें ती स्टार्ट करतना ICSE केल्ली. आनी त्या इस्कॉला पाटी वयतना मोगाचे न्हू 2013 म्हाका परतून ट्रान्सफर करतना वचून पळयता तिंतू लालाण नेण्टी भुरगीं हांवें खाण गेल्लीं एडमिशन कितलीं पोटी मारतात, एकामेकाक काले गाळी दितात आनी एकामेकाक मारतात. पुरो जाणें म्हणजे फादर यस बेट मी, फादर ताणें म्हाका मारला, म्हाका ताणें मारला, हांव नाने घोडी दिताने. अरे हांव म्हळें इंत भुरगीं कितलीं बरीं आसलीं. 2007 हांवें इस्कॉल सोडलें, 2013 परतून हांव त्या इस्कॉला पाटी वयतना कशें एक दीस वचून कोपेलान बसलो मोगाच्यान. म्हाका इतली गिरार आयली, कितें चलोन आसा जाय, इंत भुरगीं इतलीं बरीं आसलीं. आतां अशें कशें जालीं? जेजून म्हाका दाखोवन दिलें उतर ಎಂತ तुजी जावप वय वा न्हय. ಎಸ್ ಹೌದಾದರೆ ಹೌದೆನ್ನಿ, ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಅಲ್ಲವೆನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದ ಆದರೆ ಅದು ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಪಳ್ಯ
आनी हांवें तेंच व्हेलें आनी तेंच आमच्या भुरग्यांक असेंब्लीन सांगलें. भुरग्यांक असेंब्लीन सांगलें 3 वस्तू तुमी करूंक आसात. एक, एकामेकाक मारूंक नजो. एकामेकाक मारूंक नजो म्हळ्यार कितें करी जाय? तुमचे प्रकार टिचरांक कोणी हाडल्यार कितें करी जाय? 1 arm distance. व्हेरी सिंपल. आनी एकल्याक आपणूंक ना. तुमकां तें बारी बरें सोशल झोन ते खाली कोरोना टायमार मात फॉलो केला पावना. आतां हें फॉलो करी जाय. इंटिमेट झोनांत कोणाक चड एंट्री दिनाकात. इंटिमेट झोन तुका तुज्या कुटुंबाक मात्र शिवाय बायलांक इंटिमेट झोनांत एंट्री दिवंक ना. आनी एंट्री दिवंक गेल्या जाल्यार थोडे फावटी आमच्या फ्रेंडशिपांत जायते प्रॉब्लेम कित्याक जातात म्हूण सांगता. आमी इंटिमेट झोनाच्या भितर रिगोवंक मनशांक दिता. त्या देखून आमचे थंय गडबड घडटा. त्या देखून तुमी केदाळांय सोशल झोनांत दवरूंक जाय. तुमचे डिस्टन्स सोशल झोनांत दवरलें जाल्यार कांयच हरकत येवची ना. सांगूंक बरो मॉडर्न वर्ल्डांत सोशल झोन दवरूं नजो म्हूण कोणीच सांगोना. इंटिमेट झोनाक एंट्री मार म्हूण मेळ्ळ्याक एंट्री दी म्हूण कोणी सांगोना. त्या देखून ल्हानांक जावं दी व्हडांक जावं दी तुमी तुमच्या हद्दुबस्तांत आसा जाय तर सोशल झोन इम्पॉर्टंट तरान आमी दवरूंक जाय. आतां सोशल झोनान म्हजें मातशें प्रॉब्लेम मुक्त जालें. दुसरी 2 प्रॉब्लेम आसलीं. एक बॅड वर्ड्स आनी एक पटी सांगचे. तर हांवें ताका सांगलें हांव 3 म्हयने दिता तुमकां. 3 म्हयन्यांनी असेंब्लीन सांगलें 3 म्हयन्यांनी म्हाका कोण एकलो पटी मारचें मेळो नजो. एकच एक बॅड वर्ड म्हाका उलोवंक आयकोंक मेळो नजो. इवन मंकीस म्हणलो शब्द म्हाका आयकोंक मेळो नजो. मंकीस थोडे फावटी आमी म्हणटाले मांकडां बरें करता म्हणून. तोय शब्द म्हाका आयकोंक मेळो नजो म्हूण सांगलें. आनी तुमी 3 म्हयन्यान तें केलें जाल्यार हांव तुमकां चिल्ड्रन फेस्टिवल करता. तांकां गोत्ता चिल्ड्रन फेस्टिवल म्हळ्यार कितलें ग्रँड आसा म्हूण तांकां पयलीं हांवें केल्लें गोत्ता आसा. त्या देखून ती म्हणा लागली फादर फॉर अस ओन्ली 1.5 month इज इनफ. पळया आनी कोणी एक ते क्रिस्तांव भुरगे ना जायते ಒಬ್ಬರೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಸ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ताणें म्हळें ना 1.5 month इनफ फादर जायत. मोगेचे न्हू त्या दीस जावन त्या भुरग्यांनी कितेंय सूख करूंक जायनातलें. कित्याक म्हळ्यार ताणीं होमवर्क केलें जाल्यार होमवर्क करना येयलीं जाल्यार आमी म्हणटा होमवर्क केलां वय क्लासी भितर वच. होमवर्क केलां नो हौदादरे हौदेन्नू अल्लवादरे अल्लवेन्नू तितलेंच. करूं ना जाल्यार ते वचून बोस रिसेप्शनिस्टाक आपोवचें ताका ताच्या आवय बापायक फोन करना आपय म्हूण. ही कितें कोताय तें जैन्स आनी लिंगायत ती इतली कंजूस मरवडी की तांकां इतलो पेट्रोल खर्च जाल्यार ती दुसऱ्या फुडें तुजे इस्कालाक येनान धांवोन. म्हाका तें बरें कळीत आसलें ह्या मनशांक कशें तरी जाय म्हूण. हांव घालें करतालो आपय तांकां बसून करून दी म्हळें. हे पटी इल्लो पेट्रोल त्या खातीर खर्चिलो जाल्यार दुसऱ्या पटी भुरग्यांक होमवर्क करिनासतना धाडनातलीं. कित्याक धाडलें जाल्यार परतून पाद्रा बाप येता इस्कालाक. पेट्रोल खाली जाता पयशे खर्च जातात. ಚಿಪ್ಪುಣರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯಸ್ इतली भारीच कंजूस. आणि म्हजे प्रॉब्लेम तुवें होमवर्क केलां भितर वच होमवर्क करूं ना बस आनी मोगेचे घडये भितर म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. कोणेंच पटी मारूंक ना. एका दोळा कांय फुटलें जाल्यार या कांय मोडलें जाल्यार तुवें केलां वय वस नो पनिशमेंट. तुवें एका दोळा सांगलें नो पनिशमेंट. थोडे फावटी आमकां आयकोंक मेळटा. आज थोडीं जाणां म्हाका म्हणा लागलीं फादर इतले स्ट्रिक्ट स्ट्रॉंग सांगतात फादर इतले इन्सल्ट जाता फादर. रियली जाता ना म्हण हांव. कित्याक आमकां थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार इल्लें पावर आसले क्षण आमी कितेंय सांगल्यार जाता म्हूण चिंता. नेवर मायल्ड सांगचें. लोकां कडेन मायल्ड उलोवंक शिकत जाय. टप आनी रफ थोड्यांनी म्हणच्या हांव डायरेक्ट मुखार तूं उलोवचें मागीर कोण फाटल्यान उलयता. सकल्यान मुखार तूं उलोवचें पूण रफ उलयचें म्हण कांय गरज ना. एका दोळ कितेंय चूक केली ह्या भुरग्यांनी कितेंय चूक केली तांकां आपोवन ती दोन फाटीं धाडलें जाल्यार नेक्स्ट टायम ती चूक करिनात. ती चूक ती करिनात. म्हज्या इस्कालांत हांवें पळयलें जावन ओके एक आतां हें प्रॉब्लेम सॉल्व जालें. फटी सांगचें प्रॉब्लेम हौदादरे हौदेन्नी अल्लवादरे अल्लवेन्नी ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. आमकां काल म्हजो डॅडी येवना बूक खंय गेला म्हूण तो कांय उलोवंक ना. वय म्हूण ना जाल्यार ना म्हूण नो फिनिश जालें. मोगाच्या न्हू विदीन नो टायम स्कूल लायफ फ्री फटी सांगच्यान रावलें. आनी एक आतां कितें बॅड वर्ड. एक दीस हांव बसून आसलो ऑफिसांत सगळीं 4th स्टँडर्डाची भुरगीं धांवून आयलीं. हांवें चिंतलें ही काल्याक धांवून आयल्यान काय म्हज्या ऑफिसाक. आनी ती म्हणाले वाय डीड यू कम म्हणून विचारलें हांवें. ताका ती म्हणूंक लागले आवर टीचर हॅज स्पोकन बॅड वर्ड. देवा
आतां जाय की आतां भुरग्यांनी उलयल्यार म्हणी काले कंट्रोल करियत टीचर एज स्पोकन बॅड वर्ड म्हणटाना हांवें म्हळें विच टीचर 4th स्टँडर्ड क्लास टीचर 4th B कोण कोत्ताय एकली ती हिंदवांची टीचर तिका खंय काम मेळोना बाप म्हजे लागीं रडोन आयिल्ली हांवें म्हळें तूं 4 क्लासीक काणय तुका 10,000 2013 10,000 एक बरें अमावंट ओके तिका हांवें सांगलें काणय 4 क्लासीक काणय 60 वर्सांची आनी ती काणयताली पळोवंक गेल्यार तिनेंत बॅड वर्ड उलयल्या म्हळ्यार आतां हांव कालें करूं हांवें सांगलें ह्या भुरग्यांक वचोन तिका आपोवन हाडा तुमकां कोत्ता न्ही आमच्या इस्कॉलान पाद्रबान सांगल्यार ताचे व्हरतो अथॉरिटी कोण्णी ना भुरगींत पोलीस जातात व्हडले व्हडले पोलीस जातात पाद्रबाच्या हातूंत अधिकारान हांवें वचून आपोवन हाडा म्हळ्यार 2 जाण चेडे 2 जाण चेडवां धांवली एकल्यान तो हात धरलो एकल्यान हो हात धरला ही कापड सकयल म्हणसो न्हेसल्या ही काव धांवून येता त्यो ओडून दांड येतात तांकां कांय मर्सी ना तांकां कांय मोळ आयना पाद्रबान सांगलां आपण ओडून दांड आयल्यात तिका आनी ही धांवन येता असो कुंटोन येता आनी हांवें म्हळें काल जालें म्हज्या दिसा लागली काल जालें फादर हांवें म्हळें तुवें बॅड वर्ड उलयलें आयकय टिचर एकतानी म्हणा नो फादर म्हण भुरगीं घालें म्हणा लागलीं कोताय बॅड वर्ड उलयलाय आनी आतां घालें पोटी मारताय You have spoken bad word and telling lies. तिच्या की कालद्या प्रायाची न्ही ताका 10 वर्सां जावना तिका 60 जाली आनी ही म्हणटात बॅड वर्ड उलोवन पटी मारताय की म्हण हा ती म्हणा लागली हांवें घालें पटी मारलें हांव बॅड वर्ड उलोवना बॅड वर्ड उलोवनाय तुवें मंकीस म्हणोन हांगी काल म्हणा लागली गो ते टीचर हा दॅट आय टोल्ड फॉर फन पाद्रबान असेंब्लींत यू कॅनॉट इवन से मंकीज म्हूण सांगलें तुज्या कानाक वचोन हांगी म्हणा लागली भुरगीं हिका गोड मारल्या बरी जालें देवा भुरग्यांनी तें सांगतना हिका कालें करचें म्हणून ही म्हाका तूं पळयत हांव कालें सांगता म्हूण हांवें म्हळें म्हाका कांय सांगोंक ना तांच्या मुखार तुवें सॉरी जैत तूं कितली व्हड जाल्यार म्हाका हें पडोवन वचोन तांच्या मुखार सॉरी जैत ही मागीर हळटार दोनी हात धरून सॉरी चिल्ड्रन म्हणा लागली सॉरी चिल्ड्रन भुरगीं कितें म्हणा लागलीं गेस करा कांय भियेनाकात देवा तुमी हे भियेतात म्हणे पळयल्यार जेजून आज वांजेलान सांगलां भियेनाकात म्हूण तुमी काल्या भियेतात हा तें आमच्या क्रिस्तांवांनी सांगचें तें आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांक टिचरीन सॉरी म्हळें आमी टिचरीक सॉरी म्हणूंक लायले मम्मी आज हेन्वाचे भुरगे तशें म्हणनान ताणी कितें म्हळें सांगू ती म्हणा लागली सॉरी चिल्ड्रन टीचर डू नॉट रिपीट अगेन यस देवा ताणी तो शब्द सांगतना पळय म्हाका इतली खुशी जाली की ही टीचर भायर वचोंक उत्तर राखोन आलो हांवें म्हळें टीचर यू गो टू द क्लासरूम ही धांवली एक ती गेलें शेम बगलें म्हळें इतल्या म्हातारेन प्रायेचेन तांच्या दिसा ती गेले शेम धांवलीत हांव उठोन सगळ्या भुरग्यांक आरोन धरून सांगलें यू आर माय ट्रेजर You are my treasure. I don't require any big treasure than you. पळय मोगाच्या न्हू कोले पळय तांचे एक वॅल्यू सिस्टम पळय ती म्हणटात डू नॉट रिपीट अगेन टीचर हा शॉक्ड आनी ताचे उपरांत हांवें म्हळें भुरगीं म्हळ्यार अशी जाय पळया एकच एक शब्द तांकां हांवें असेंब्लीन सांगलो डू नॉट इवन अटर मंकीज तें काणकोन ती म्हणा लागली टिचरीन जावं दी आनी कोणें जावन पाद्राबीचें उतर कशें उतरोवन गेल्यात तुमी आनी ह्या टिचरीक कांय करूंक न्ही त्याच उपरांत आमचें इस्कॉल कंप्लीट फ्री विदीन नो टायम एक वायट शब्द भुरग्यांच्या तोंडा जावन येवंक नातलो कित्याक त्या प्रमाणे तें बायबल उतर कशें वर्क जाता पळया तें बायबल उतर आमी चिंतूंक पुरो आमकां क्रिस्तांवांक मात म्हण ना तें हर एक लागी बायबल उतर हर एक लागी आनी तें उतर त्या भुरग्यांच्या जिवनांत इतल्या पुरबायतरान वर्क जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मगेच्या भावनान भयणीनो चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हळ्यार हें चॅरिटी म्हळ्यार आमी एकामेकाचे खबरो उलोवचें एकामेकाचें वायट उलोवचें एकामेका विशयान नाका जालें सांगचें एकामेका विशयांत नाका जालें स्प्रेड करचें दॅट इज अनचॅरिटेबल आमी तें चॅरिटी करिना
आमी फकत चिंता चॅरिटी म्हणटाना इल्ले 4 दान दिल्या जालें कोण एकलो दुबळा आयलो ताका तें दिल्या जालें ना तें चॅरिटी मात्र न्हय आमची चॅरिटी जावन आसा ही हेरांच्या विशयांत तुका आनी म्हाका उलोवंक अवकाश ना उलय नाकात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक आमी क्रिस्तांवां हर एक फावटी आयकता परत परत वेता आनी तेंत करता परत परत कित्याक करी जाय आज जावन हांव खंडीत जावन उलोवचो ना आज जावन हांव हेरांची खबर कोणी सांगल्यार हांव आयकोनचो ना कित्याक आमी हेरांची खबर आयकता त्या देखून बारीस आमी कितें चिंता कितें जाल्यार जाता म्हण ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अपुरबाय तरान हें समजून घेया तुमी उदार जाया कसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जावंक जाय म्हणटात स्वामी कसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाय कसो तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरी जाय आमी बरी जाय आनी आमी बरी जावंक आमकां 100 वांटो आसात मोगाच्यानो आनी ते वांटो आमी घेतले जाल्यार आमचें जिवन अपुरबायेचें जातलें जायत्या जाणांक आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता गे म्हळ्यार आमी दोळ्यांत जायतीं पातकां करता मोगाच्यानो एक दिसांनी इमिडिएटली कोणाक पळय लक्षण त्या मनशा विशयान आमी दुसऱ्यांक चिंतचें आमकां चिंतूंक हक्कच ना कित्याक म्हळ्यार फियोना लुईस तुका कोणें रचलें हू हॅज क्रिएटेड यू God has created you. How he has created? In his own and image and likeness. ताच्या सुरपान आनी सारक्यान वय मो तर तूं सोबीत ना म्हणून सांगूं जाता गे हांवें तूं सोबीत नाय काय सोबीत दिसनाय गे बाय म्हणूंक जाता गे ना हांवें तिका म्हळ्यार जाल्यार देवाक म्हणल्या बरी वय की न्ही देवातून तूं सोबीत नाय कळलो तूं कुरुपी म्हणून सांगूं जाता हांवें ना तूं सोबीत सोबीत आनी हँडसम आमी पळयत आसतना कोणाक गितांतल्या पळयतना तो हँडसमंत कित्याक देवाच्या सुरपान आनी सारक्यान रचला पूण कितें प्रॉब्लेम जाता म्हण तुमकां सांगता आमी कोणाक पळय लक्षण ओ तें चेडूं ओ चेडो ती बायल तो दादलो जायत्या जाणांच्या आमच्या दोळ्यांनी एस्पेशली कोण प्रेयर ग्रुपांत आसात पळय तांकां डायरेक्ट सांगता तुमच्या मोतीन जावचें नाका जाल्ल्यान कित्याक म्हळ्यार हांव हें एक्सपिरियन्स करून तुमकां सांगता जायते जाणां आमी प्रेयर ग्रुपांत आसतना कशें आसता जंय एका मनाचें आनी एका काळजाचें वय मो आमच्या मोतीन कितेंच काळांक आसो नजो मो तुमकां सांगता आतां हांव तो आमच्या रेतीर मंदिरांत आसलो जायत गे डिवायन मसी रेट्रीट सेंटर आनी आमकां कापुजिनाक एक आमी कोणी मेळ्ळे जाल्यार तांकां आमी पोटलून धरचे तसो संदेश कितें गे म्हळ्यार आमची मोगाची मनशां आमची मोगा आनी आमी कापुजीन केदाळे एक इस्ल्यान मारता एक तिसल्यान मारता तकली ताच्या तकलेक हेणे धणेनी ताच्या तकलेक हांव मारता ते म्हळ्यार घट्ट धरून आमी एकामेकाचो मोग अनुभव करचो या आय लव यू म्हणजे ती आमचे फ्रांसिस्कानांची रीत एक्चुअली पूण थोडी जाणां प्रालो करनातल्यान तांचे प्रॉब्लेम पूण म्हाका कितें आसलें म्हज्या रेतीर मंदिर आयिल्लें सगळीं म्हजी सगळीं म्हजी आनी अशें येताना हांव घालें करतालो गे म्हळ्यार सगळ्यांक रेतीर लागीं तें भायर रावून कोणी आयली जालें एकली आमची म्हाका दिसता बेळा जावन एक माय येताली तिका सादारण 87 वर्सां ती इल्ली धाकटी आसली तिका घट्ट पटलून धरचें ती म्हज्या अर्द्याक येनातली तिका मागीर इल्लें उखलचें हांवें धरण अयो म्हणटाली इल्ली दूख गेली म्हूण तुजें म्हण चाललें ती बारीक खुशी जाताली तिका आनी येताली येता केदाळे हांव तिका अशें सगळ्यांक थोड्या जाणांक सुरू जालें अरे देवा पाद्रा पटलून धरता न्ही म्हूण हांवें म्हणलें तुका कितें प्रॉब्लेम हांवें पटलून धरल्यांत म्हजे हात दुखोनात खंय तुजे हात दुखतात गे म्हळ्यार पळया ते तर तांची अंधच पळय खंयच्या लेखार धांवता पळय आमच्या मनशांची कित्याक म्हळ्यार तांणी चिंतू ना ह्यो भुरगो देवाचो सुरपाचो आनी सारक्याचो हें भुरगें देवाच्या सुरपाचें आनी सारक्याचें म्हाका दुसरें कितेंच त्या भुरग्या विशयी चिंतूंक अवकाश ना हांवें तिका पळयलेलो वॉट ए ब्युटिफूल लेडी यू आर थँक्यू लॉर्ड देवा तिका तुवें अशें भोव अपुरबाय सोबीत केल्ल्या खातीर तुका आर्गां दिता तुमी तुमचे मायंडसेट चेंज करतात की नांगी पळया मोगाच्यान हें हांव करता आनी म्हज्या डिवायन रेट्रीट सेंटर पडटांत आयल्या भुरग्यांक हांव शिकयता तांणी करूंकूच आसा पूण मागीर तीं घरा गेल्लो उपरांत ते पालो करतात की नांगी म्हणून तांकां सोडुलें पूण हांव रेतीर मंदिरां आसतना तें करयता आमचे सांगता ती 5.5 दीस आसतात आनी त्या 5.5 दिसांनी हांव तांकां तें करयता कित्याक म्हळ्यार कोणाकी आमी पळयतना मोगाचें वायट दृश्टेन पळोवंक तुका आनी म्हाका अधिकार ना
तुका आनी म्हाका अधिकार ना. कोणाकय आमी वायट दिश्टेन पळयलें जाल्यार आमी देवाक वायट दिश्टेन पळयल्या बरी, कित्याक तांकां रचलें जावन आसा देवान, देवाच्या सुरपान आनी सारक्यान. आणि इफ यू हॅव क्रिएटेड इन इमेज अँड लायकनेस ऑफ गॉड, आय कॅनॉट सी यू इन अदर सायट. म्हळ्यार म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट दुसरे वायट वांगडी करन तुका पळोवंक जायना. आमकां हें डिवायनान बारी इजी, कित्याक म्हळ्यार आमकां येवची चड गोंयकारां. तुमकां कोत्ता गोंयकारांक पटलून तर नासतना लायफ ना. त्या देखून आमचे बुधवारा काजाराचे मीस आसा. पोर बुधवारा काजाराचे मीस आसले. एक म्हाका दिसता 5 जोडी आहली, 5 जोडी. आनी तांकां आमी पटलून दवरूंक सांगता. मागीर हे काजाराची रीत करतना एक्झॅक्टली तुमी कशें हांगा इगर्जेन काजार करता पळय त्याच टायपार आमी करता. काल एक्सचेंज ऑफ मुदी मात आसा ना, सिल्वर जुबली जाल्यार मुदी एक्सचेंज करूंक सांगता, वावस एक्सचेंज करूंक आसा, सक्कडी करूंक आसा. ताचे उपरांत तुमी कितें हॉलांत कार्यक्रम थोडी करतात पळय, ती कार्यक्रम आमी इगर्जेन थंय करता. त्या देखून हांवें तांकां सांगलें एकामेकाक पटलून धरात. ही वयर सकयल पळयतात. मागीर हांवें विचारलें डुप्लिकेट म्हण हाडलाय रे म्हण विचारलें. ना फादर ओरिजिनल. ओरिजिनल जाल्यार तुका पटलून धरूंक कितें प्रॉब्लेम, पटलून धर म्हण सांग. ओ पळयता हेणें तेणें ओके जायत पोट लागता गे म्हण विचारलें. पोट लागून नो प्रॉब्लेम. आतां पोट लागचें वयर आयला. कित्याक म्हळ्यार ताणें थोड्यांनी 9 थोड्यांची 5 वर्सां जाल्यां काजर जावन. सादारण प्रायेची 25 केलीं कोणी नासली, 25 इयर्स केलीं कोणी नासली. आनी ताचे उपरांत तांकां सांगलें आनी हे म्हाका पळयतात, सगळीं जाणां म्हाका पळयतात. हांवें म्हळ्यार म्हाका म्हण एक दोळ तोलें चान्स मेळ्ळें जाल्यार 5 जाणां सांगाता पटलून धरतो आहलें म्हळ्यार हांवें. हांकां बेन दिसलें म्हण दिसता पाद्राप खंय सकयल येता म्हूण घट्ट धरतात बायलांक. थोडे फावटी पळय हें सगळें बे आहा पळय हें काणूड फ्री जाय फ्री. आनी वायट चिंतूंक वेचें न्ही, आमी मेळें चिंतूंक वेचें न्ही. हेरां विशयांत आमी बरें चिंतचें आनी देवाक आर्गां दी जाय. एक आपर पळयता हँडसम मनीस मेळ्ळो जाल्यार थँक्यू लॉर्ड, यू हॅव क्रिएटेड हिम सच अ ब्युटिफूल हँडसम मॅन. थँक यू फॉर क्रिएटिंग दीस ब्युटिफूल लेडी. पळया चेंज जायना कित्याक आमचें मायंड. आमी ओल्ड मेंटालिटीन तें चेडूं तशें दिसता, ओ चेडो तसो दिसता, हाका पटलून धरल्यार खालें जाता, हाका पटलून धरतना कितें जाता. तें कितें तुका कित्याक म्हळ्यार आमच्या मोतींत आसची कुसडाय आनी ती कुसडाय आमी हेरांच्या मोतींत आनी हेरांच्या काळजांत आसा गे म्हूण पळोवची. तुज्या काळजांत आसली कुसडाय म्हज्या काळजांत आसा म्हूण चिंती नाका. त्या देखून आमी जायतीं जाणां आजुनूय हेरांक फकत कुलपां काडन तांचे कोडी काडन तांचे विशयी नाका जालें उलोवन आमचे दीस गेल्या शिवाय चॅरिटी म्हळ्यार आमकां फकत 4 पयशे घाल्यार व्हडले चॅरिटी. वय आज नांव येता 5 लाख रुपये तुवें फाल्यां आज रातीर व्हरून दिला, फाल्यां सकाळीं भितर तुजे इगर्जेन नांव येता. नांव म्हणा नांव, पूण तोलें नांव आमी गळसूंक वचचें न्ही. आमी गळसूंक वचो जाय एकामेकाक सांगाता असली नांवां आमचें बरेंपण आमचे वर्ते त्या तोंडांत आहा पळय इतलीं बरीं उतरां येजाय की एकच एक मेळें उतर, एक एक वायट उतर, एक हेरांची वायट खबर आमचे थंय येवंक नजो. डू नॉट बिकम अनचॅरिटेबल टू वन एनदर, बिकम चॅरिटेबल टू वन एनदर. सो मी कितें म्हणटा म्हण पळया, सर्गां वचोंक कितलीं मेटां जाय? सर्गां वचोंक कितलीं मेटां तुमचे प्रकार? अरे शेजाराच्या घरावची वाट कितली मेटा तांच्या घरा वचोंक? 4. जेजू म्हणटा सर्गा वचोंक 6 मेटा. बायबल आसली काडा. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 25 वर्स 35 पळया. तुमकां आतां दाखोवन दिता. जेजून 6 मेटां पुरो म्हळ्यार सर्गा वचोंक आमी व्हडलें चिंता. सर्गा वचें म्हळ्यार व्हडलें काम नो. सर्गावची इजी वे, सुलाभाची वाट तुमकां हांव दाखोवन दिता आनी त्या वाटेन चला आनी सर्गाक वसा. 7 मेटा. चॅप्टर 25 वर्स 35 कोणा कडेन आसल्यार वासा. 25:35 वासा पळया. ओके पुरो मागीर वचत उरलें. हांव बुकेलो तुमी म्हाका. आतां सर्गावाचें पयलें मेट मेळ्ळें उडास चोरता उडास चोरूंक जाता. हांव बुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें. मुखार तें वाच पळया वाच. हांव दानेलो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. थंयच राव एक घडीभर.
हांव ताणेलो तुमी म्हाका पियोंक दिलें. आतां कोणीय एकलो मागसो आयलो ह्या दिसांनी आमचें एटिट्यूड कितें? एटिट्यूड कितें? इजिली आमी पयशे दिता गी ना. आमी जायतें चिंताव. कितें चिंताव गताय तुमकां? पयल्यान पयलें आमचो लोक कितें म्हणटा तुमकां सांगता. हाका 10 रुपया दिला वो वचोन खंय पी येता. कोण ना फादर 10 रुपया सोरो मेळना आतां. 10 रुपया एक कप च्या ट्रेनान मात मेळटा. येणें जाल्यार ट्रेनांत 10 रुपयांचे मेळटा. येणें गेल्यार 15 रुपया आसात म्हण दिसता. सो आमी दिता आसतना तें हें चिंतून दिवचें न्ही मोगाचें न्हू. हें तुमकां सांगता. हांव उडपीत आसलो आमच्या मणिपाल इस्कालान ट्रिनिटींत. एक दीस हांव कालिंग सामान व्हरूंक आयलो इस्कालाक. बायक दवरलें मात्र. बायक दवरून येताना 2 जाणां आयलीं. 2 जाणां येवन फादर म्हजी वळख ना ताका. ती म्हणा लागली ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು म्हण. म्हज्या बळसांत असले 100 रुपया काडले आनी दिले. ओके काडले आनी दिले आनी हांव सड्डी तांतू बरो पळय नाको. हांवें दिवचें मात. मागीर तूं खंय गेलोय काल गेलें तें म्हाका तुजें हें सुपरवायझर काम म्हाका नाका. म्हज्या काळजांत हांव दिलें. पूण हांव तेच हें उसोलोन वतालो. त्या हॉटेला लागीं म्हजें शॉप आसलें मोगाचें न्हू. तो वस्तू काडून भायर येताना हीं दोगांय जेवतात मोगाचें न्हू. त्या दीस हांव कोणेय ताचे उपरांत कोणेय म्हाका सांगल्यार ताका ते पियेतात ते वेस्ट करतात तें करतात म्हळ्यार म्हजें चॅरिटी हांव रावें ना. कित्याक म्हाका दिवंक आसा तें हांव दितां. जावं पुरो ह्या मनशान तशें केलां म्हण ह्या मनशाक हांवें कश्टांत घालूंक नजो. वय की न्ही? जायतीं जाणां आमी कितें करता तेन्स आमी चिंता ओ तसो. जावं पुरो थोडीं जाणां भिकारी पयशे करूंक करतात. पूण एका भिकाराच्या नश्टांत एका भिकाराच्या टक्कीपणांत आनी एका भिकारान कित्याक नश्ट बगी जाय पळया. जायतीं जाणां त्या देखून आमी कितेंय इल्लें चॅरिटी करता. जावं पुरो थोडीं जाणां बरें करतात. ये हांव तुका जेवण काडून दितां. ये हांव तुका जेवण काडून दितां. तुमी पळयलां जाल्यार पुरो वॉट्सॅपांत तो एक पुलीस आनी ताचो एक अंगविकला मनीस कोण गे आसलो खंय तो ताचो क्लासमेट खंय वेता आसतना ताणें पळयलें ताका आनी पुलीस ताका पटलून धरून वचोन एका हॉटेलान ताका कावयता. आनी तें आमी जायत्या जाणांक ताणेल्ल्यांक पियोंक दिवचें. 2 मेळटा. भुकेल्ल्यांक काण दिवचें ताणेल्ल्यांक पियोंक दिवचें. तिसरें परको आसलो तुमी म्हाका घरांनी आसरो दिलो. आतां बारी बे न्ही गे. घरांनी आसरो दिवंक बारीक कश्ट आसात पूण चॅरिटेबल जायनाका म्हूण सांगोना. जायत की सगळ्यांक आमी सोरूत म्हणूंक जायना जाल्यार ताकीद आसा जाय. कित्याक तांकां भितर हाडन तांकां बसोवन तें करीचें म्हण कांय ना. आमच्या घरान इल्लें कॉरिडॉर आसा. इल्लें जाल्यार सुसेग कर. मागीर तूं वचो या कितें करूंक आसा ताका मस्त उपाय आसा ते आमी करयत. परकी आसतना ताका तुवें घरांत आसरो दिलोय या ताका तूं पावलोय ताची वळख धरली या ताका कितें 2 बरे शब्द तुवें सांगले. चवथें हांव उगतो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. जायत्या जाणांनी हांवें म्हणच्या कोण आसात फादर दुबळी आमच्या कपुजीना घरांत आमी कपुजीन मान्ना म्हूण एक स्टार्ट केल्लें. वय कपुजीन मान्ना ते कोरोना टायमार फादर मेल्वीन आसतना आनी ताका म्हाका एक पात्रांव म्हणा लागलो आतां कोण्णी दुबळी नान. हांवें म्हळें आमी इंग्लंडाची राणी जावंक जायना. इंग्लंडाची राणी म्हणटाली खंय तांकां खावंक ब्रेड नातल्यार व्हरून केक दी म्हणटाली खंय. ब्रेड खावंकूच ना ಅವರಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು ಕೇಕು? ಇವಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕೇಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ರಾಣಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೇಕು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. म्हणटागे त्या प्रमाणे हांवें पात्राबाक म्हळें फादर तुमी गांवांत पिरंगिनातल्या बरें उलयनाकात म्हळें. आमी सांगता न्ही गे गांवांत पिरंगिनातल्या बरें उलयतात म्हणून. तशें उलयनाकात फादर. कित्याक म्हळ्यार कितलोसो लोक आनी दुबळो आसा कितलोसो लोक म्हजे कडेन आसा. हांवें तांचे घरांनी वचोन पळयलां मोगाचें न्हू. कोरोना टायमार एकली बायल मनशां आयिल्ली मोगाचें न्हू आनी ती रडली म्हजे कडेन खंयची वामनजूरची आनी ती आयली आनी आमी तांदूळ दिताले. आमी जायती वरवीं दिताले त्या वेळार आनी हांव तो दिवन नासलो. हांवें तिका दिले 25 kg तांदूळ मोगाचें न्हू. पूण आतां हांवें चिंतलें ही बायल मनीस 25 kg तांदूळ काडून खंय वेताली गाय? कशें वेताली? बस ना. हिणें 25 किलो तांदूळ हांवें दिला पूण तिणें वामनजूर म्हजो वोन व्हरचें न्ही जायचें न्ही तिका. मागीर इमिडिएटली हांवें घालें गेलें आमचे मारुती ओमणे आसलें. हांवें स्टार्ट केलें तिका बस. म्हाका म्हणालें खंय वेताय? हांव तिका अरे तुका घालें गो तूं तिचें सिच्युएशन. ती निजाकी भिकारी ह्या तिका गरज जागी म्हण तुका कांय कळिता गे? ना म्हाका कळीत ना. पूण हांव तिका पावून येता म्हळ्यार हांव कोणाचें आयकोना. सीदा
कार काढून गेलो मोगाच्यानो भितर भितर गल्लेंत वचून पळयता मोगाच्यानो तुज्या घरा 2 जाण भुरगे अंगविकला न्हिदोन आसात. 2 जाण भुरगे अंगविकला न्हिदोन आसात. वरवीं दवरली आनी हांवें सांगलें अम्मा ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ पळय आमी थोडे बडी कितें चिंताव तांकां तें आसा हें आसा विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें मोगेच्यान जायते बडी आमचे कडेन आसता पूण आमी तें विभाड करता सांग पुरो आतां म्हाका हांगा येवना म्हण दिसता ती सिल्विया बाई हांगा दिसना वो तेणें आसा ती कितली आसल्यार वस्तू कोणाची वस्तू काडून दवरता फादर वस्तू फूल जाली फादर घर आत्तां येता बाय म्हणटा कार काणयता वेता म्हज्या डिक्क्यान घालता कोणाक व्हरून दिता वताय ते बाई आनी हात बळे तेणें आमचे कडेन जायते बाई आसात उडपींत सगळ्यांक व्हरून इल्ली दिवना सड्ड वेळ म्हाका दिवंक टायम मेळना सगळ्यांक इल्ली दिता तांकां बारीक खुशी तसले वस्तू तांचे कडेन नान मोगाच्यानो थोडे बडी आमी चिंचे कितें व्हडले व्हडले चिंचे आमचे कडेन आसले बरी हेरां कडेन आसा ना जायत्या जाणां कडेन ना आमकां वस्तुस्थिती कळीत जाली जाल्यार मात्र आमी तें करूंक शकतले जॉनाक कळीत आसा कसलीय वस्तू येवन दी ती कसलीय आयल्यार हांव वचून ती सादारण म्हणटा दिवचे पर्यंत आसतात आमचे कोणी हें पिंदिल्ली वस्तू आनी म्हाका कोणेय येद्दोळ दिवनात आनी ती व्हरून हांव थंय घालतालो थंय तांकां दितालो तांकां बारीक खुशी कितली खुशी आनी ताणी घालून वेता आसतना आमकां कितली खुशी जाता कोताय तुमकां जायती खुशी जाताली म्हाका आतां आमचे करते थोडी भाड्याची आसात कोणी कालय दिल्यार एका दोळ दिवनात म्हूण जाल्यार म्हज्या पॉकेटीन दिल्ले पयशे आसा जाल्यार हांव तांकां वचून काडून वस्तू काडून दिता ताणी घालतना इतली खुशी जाता म्हाकाच्यान आमी तो संतोष दादोच काय बघूंक शिकत जाय कितले खुशी आतां म्हणूंक पुरो ही कोण काय ती गांवडांची भुरगीं फाल्यां सकाळीं आमकां घाल नो नथिंग टू एक्सपेक्ट कांय एक्सपेक्ट करूंक ना फाल्यां सकाळीं तुजे कडेन ती उलोवन तुका आसना कित्याक म्हळ्यार ती बागलकोटेची रायचूरची सिंदगीची हेणेची न्ही ती आनी थोडी जाणां आसा ओरिसाची आनी बिहारची सांग पुरो ओरिसाची आनी बिहारची आमकां कांय लागती येनात पूण मनशापण जेजून म्हणलें साका सर्गा वाट पळय परकी वस्तूर विणगो आसल्यांक आमी नेसप दिवचें आनी 2 मेळटा हांव पिड्यांत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली मगेच्यान बरो एक दीस आमच्यात कमिटीची एकली म्हणा लागली फादर रगत ना फादर म्हाका रगत गरज हांवें म्हळें पळय हांव पडटा आसलो हांव अरेंज करता तूं म्हाका सांग खंयच्या हॉस्पिटलाक घेवन दिवचें म्हण सांग आनी हांव अरेंज करता कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन थोडे 2-3 मुस्लीम ग्रूप आसात मुस्लीम ग्रुपाक सांगल्यार पुरो मोगाच्यान तुमी कोण म्हूण गरज ना नाका तांकां गरज ना ते दिवन वेतात थंय सीदा वेतात हांवें कितल्या जाणांक दिल्लें हांवें पळयलां पूण आमची क्रिस्तांवां रगत दिता आसतना तो मनीस कितें वांचो जाय या मरो जाय कित्याक म्हळ्यार त्या ग्रुपांत घालना ताणें आनी एका ग्रुपान पास कर ताणें आनी एका ग्रुपान पास कर ताणें आनी एका ग्रुपान पास जातना ह्या मनशाचें रगत आसलें सुकोन वचोंक आसा आसलें सुकोन वता कित्याक म्हळ्यार आमी वी आर ओन्ली ग्रुप्स दीस माय एक्सपिरियन्स हांवें तें केलां हांव तो डिवायन मर्सीन आसतना हांवें पळयलां त्या देखून हांव प्रॅक्टिकली तुमकां सांगता आनी त्या वेळार हांव गेल्लो एका मनशान निड्डोडीच्या एका आमच्या वळखीच्या ती म्हणा लागली फादर म्हजे कडेन 3 मुस्लिमाचे ग्रूप आसात खंय तुमकां रगत जायचे पळय ते हांव हाडून दितां हांव वचून मुल्लार पावच्या पयलें त्या जाणां मुस्लिमांनी रगत दिवन जाला एका पेशंटाक आनी आमकां बारी बें आमचें रगत खंय वेता कोण ना आमी भक्तांव कोण थोड्याक आमकां रगत चड जाल्यार दिवना परकली म्हाका म्हणटा फादर म्हज्या आंगान दिल्लें रगत चड जालां खंय फादर पूण म्हाका दिवंक जाय फादर राव कोणी आतां गरजेचें आसा पळय त्या दीस दयाकर हांवें सांगिल्लें हॉस्पिटलाक वच आनी थंय रगत दिवन ये कॅन्सर ग्रूप जाल्यार कांय प्रॉब्लेम नाय दिवन ये तसो हांव थोड्यांक पेंडींग दवरता कित्याक म्हळ्यार आमकां गरजेक जाय पडटात न्हय आमकां गरजे जाय पडटा आमकां दिवंक जाता मोगाच्यानो तसो चॅरिटी आहा पळय ती तुमी घरान बसून करूंक जाता लागीं करूंक जाता कितले अपुरबायतार करूं हे पिडेस्तांच्या भलायकेक चॅरिटी आसा पळय दॅट इज रियल चॅरिटी मोगाच्यानो ती कितली कश्ट जाता ती बाल मनीस कितली कश्ट लिगोताय आमच्या ग्रुपान सयत घालें डिवायन मर्सी मेंबर्साच्या ग्रुपान सयत घालें तांकां एक बाटली रगत मेळोना त्या वेळार हांवें चिंतलें पाप कितले कश्ट जातात
तिणें म्हाका फोन केलो. हांव म्हणलें हांव अरेंज करता बाई, हांव अरेंज करता, तूं भिये नाका. कोणांतल्या कोणा कडेन मागीर तिका 2-3 ग्रूप आमचे दिले. कोण हेल्प करचे 2 ग्रूप आसात तांकां इमिडिएटली पास केलें आनी ना म्हणना थोड्यांक आमकां ट्रॅप करूंक कळचें ना. थोडे ग्रूप आसात म्हणी म्हाकाय थोडे कळीत ना. त्या देखून तुमकां तसलें कसलें सिच्युएशन आयलें टप कोणा कडेन म्हणे उलोवन तसलें हेल्प करूंक आमी शिकत जाय. तें जावन आसा पिडेस्तांक भलायकी आमी दिवचे, भलायकेक आमी आदार जावचे. व्हडले व्हडले अमावंट आमचे कडेन दिवंक आसचें ना मोगाचें न्हू. पूण आमी इल्ल्यांतलें इल्लें दिल्यारय पुरो, इल्ल्यांतलें इल्लें दिल्यार पुरो. तुमकां सांगता आमच्या पोट्टा लागीं हॉटेल आसा आर्यास म्हूण, तें आमी एक दीस वता आसतना आमची एकली बायल मनीस ती आनी हांव दोगांय गेलां. तें च्या पिया म्हूण गेलां. ती येताना आमी केदार वता हांव थंय. तेदार तो कोण सलाम दिवचो एक वॉचमॅन आसा पळय तो नातलो. तिणें विचारलें खंय गेला तो पडला, पांय मोडल्या ताचे म्हणा लागले. इमिडिएटली हिणें पर्स ओपन केली, 2000 दिले त्या मनशाक दिवन धाड म्हूण. तो कोण म्हूण आमकां कळीत ना मोगाचें न्हू. तो ह्या गांवचो न्ही, तो खंयचो की नॉर्थ इंडियाचो. आनी सामान जावन आयिल्लो उपरांत पोर आमी फाटीं गेले आनी तो हॉटेलाक वेताना मग तो एक सॉल्यूट मारता म्हणी पळयल्यार मोगाचें न्हू. ताच्या काळजान पळय ह्या बायल मनशान ही कोणी न्ही पळय ताका, हिची वळख खाली च्या पिवंक आयले मात ही कोण म्हूण ताका कळीत ना. आनी ताणें सॅल्यूट मारची पळोवन आनी एक विचारता आमच्या सेंटराची, तूं कालें जयललिता गी, तुका असो सॅल्यूट मारता तो? जयललिता जाल्यार मारते नातली म्हळें हांवें. जयललिताक तो मारतो ना तर कित्याक म्हळ्यार जयललिताच्या हातान जावन कांय सुटोना ताका. जायते फुडें आमी चिंता मोगाचें न्हू. आनी आमी करिना करा, ल्हान ल्हान एक्टिविटीज करा. तें जावन आसा तुमी सर्गींच्या राजाक वेचे मेट. आनी लास्ट मेट पळय बंद आसल्यार तुमी आज प्रिजन मिनिस्ट्री संडे खंय, आज प्रिजन मिनिस्ट्री संडे दिसात बंद आसल्यार तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. आनी ती सेवा तुमकां पुरांकी करूंक जायना. त्या देखून तुमी त्या विशयान सड्डें करनाका, मागा तांच्या पसत. आनी म्हाका थोडे पटीन चिंतचें मोगाचें न्हू. ह्या जैलांत आसल्यांची परिस्थिती कशी आसूंक आसा, कशी आसूं, कितली भयानक, कितली भिरांकूळ आसूंक आसा. चिंतानंद आंग मिरमिरता, कितें जाता पूण आमी कितेंच करूंक शकना. आमी तांचे खातीर इनोसंट आशिल्लीं कितले जाणां आसात तांचे खातीर मागत जाय. पळया त्या देखून सत्त मेळटा सर्गाक वचोंक कांय चड मिनत करी जाय म्हणना. ह्या 6 मेळटांनी तुमी चल्ल्यात जाल्यार सीदा आमी सर्गाक वचयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्गावेचे मेट. आनी एक जावन आसा मिसाचें बलिदान, श्रेश्ठ बलिदान. ह्या श्रेश्ठ मिसाच्या बलिदानांत आमी भागीदार जावया आनी जेजूक व्हरता तरान अर्घ दिवया. जेजूचे मांस आनी रगत आमी सेवता आसतना मोगाचें न्हू आज तेच कॉन्सेक्रेटांत तस जेजूचो उंडा आनी वायन आमी वयर उखलता आसतना तुमचें कितें कश्ट आसात मोगाचें न्हू, तुमचें कितें वळवळे आसा, तुमचें कितें पिडा आसा, तुमचें कितें भितरले गाय म्हळ्यार भितर एका तरेचे वंदवणी, ह्या एका तरेचे दूख, तें सगळें ह्या कलसींत आनी उंड्यांत घालन सोम्या सांगता एक जावया. आमेन. संतोषान सौम्या मंदिरां जमल्या, गीतां गावन मधू तुका हसिता. आमचेर तुवें बोतुल्ल्या सर्देण्या पासून
अर्गा भेटयता दिनवाशी कळसा बापूय मोगळ तूं आमचो सावून राखताय आमकां सदां न्हीद मोखा सुखा दुखान दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बोळवून सांबाळना संतोषान सौम्या मंदिरान संत्या गितां गावन मधू तुका हसिता आमचे तुवे वोतुल्या सदेन्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी कळसा मेजूंक सकचे नांव तुजे उपकार जालाय सौम्या आमचे थंय उदार काकूळ आमचेर वर्ती दाखयल्या मोगान तुज्या एक आमकां केला संतोषान सौम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधू तुका हरसिता आमचेर तुवे वोतुल्या सदेन्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी कळसा संतोषान सौम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधू तुका हरसिता आमचेर तुवे वोतुल्या सदेन्या पासून अर्गां भेटयता दिनवासी कळसा बोवा परमेश्वर स्वागत तुमकां मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आनी भुरग्यांनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक ही मिसां ह्या त्या सवा खातीर आमी भेटयता आयसीयूंतच्या जेम्साच्या बऱ्या भलायके खातीर मिस जॅकलीन आनी भुरगीं संतोष आनी मोनिका हे मेस दितात तशेंच गुड हेल्थ ऑफ सोनाली हे मेस दिता एलियास बरी भलायकी ताका मेळच्या खातीर आमी मागया टीके जॉर्ज ब्रदर टीके जॉर्ज आनी मिस्टर एस हॅरी हांच्या आत्म्या खातीर आनी सरिल्ल्या सर पावरतांच्या आत्मे पुलगतीन आसल्यार तांचे सुटका जावच्या खातीर मिस्टर नेपोलियन आनी कुटुंब हे मिसाचें बलिदान समर्पितात तांचे सांगता मेळून आमची त्या स्वामी एक करया देवाच्या वर्थ्या आदारान आमी जियेत आसतना देवाक अर्गां दिवन मिसाचें बलिदान पवित्राच्या नांवी आतां आमी संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खऱ्या भावार्थांत आमी जेजू सांगता आसल्यार भियेवची गरज ना ह्या दिसांनी आमी पळयता जायते जाण आमी भियेल्या जाल्यार आमचें जिवन जायते कश्टाचें जावन वेता त्या खातीर जेजू म्हणटा भियेनाकात भावार्थ आनी भे हे दोनी सांगता वेता मोगाचेनो कित्याक अब्राहम भावार्थाचो मनीस देवाची बेंबिरान ताका आसली त्या देखून देव बडवो येवन म्हणटा अब्राहम तुका देवाची बेंबिरांत आसा म्हणून देवाक कळीत आसा तुज्या एकल्याच पुता इसाकाक तुवें बली भेटोवंक फाटीं सरलो नाय तर आज आमी पातक करिनासतना रावचें कित्याक म्हळ्यार आमकां बेंबिरांत आसा कसली बेंबिरांत एक दोळ हांवें पातक केलें जाल्यार हांव जेजूक दुखयतलो एक दोळ हांवें पातक केलें जाल्यार हांव जेजूच्या मोगांतल्यान पयस वेतालो एक दोळ हांवें पातक केलें जाल्यार जेजूचो आनी म्हजो संबंद जायतो पयस व्हांवन अडकळतें पडटली त्या खातीर तें भे म्हजें तें आसूंक जाय हें असलें भे आनी भिरांत म्हजें तें आसा जाल्यार खंडीत जावन हांव देवातान पयस वचोंक राखना ह्या देवातान पयस वचे खंयचेय संदर्भ हांव घेना ताच्या बदलाक देवाच्या संगतांत रावून म्हजें काळीज आनी मन ताच्या संगतांत संपूर्ण एक करूंक हांव आशेतां आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भागीदार जाता आसतना सोम्या गुलो मारया आमकां तुज्या मोगान बर चड आनी चड तुजे सांगता रावोंक आनी तुजो खरो अनुभव करूंक आमकां पावो कर म्हण मागता आसतना आमची पातकां वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा
आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आदरो आनी बरें सणून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसून बगेन सदांच सावकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदां देव आमची काकूत करूं आमच्या पथकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूत कर सोमेया काकूत कर Krista काकूत कर Krista काकूत कर सोमेया काकूत कर सोमिया काकूत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा ओ सगळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोड वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकलाच होता सौम्या देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या बोच्या बसताय आमचे मागणे मानून घे पिता पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया सर्पदुदा आणि सष्टाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिव तुवें आमकां तुवें भुरगीं केल्याय हेच मोगाच्या आत्म्या आमची काळजां अदीक अदीक बळ आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडीसें कर आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या पणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ता आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका बुयारान भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव.
उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगोर फुटयले आनी कडपासो चुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बुयारान भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर हें देवाची ओळख. तुझी काकूळ तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार सांगता. ताची बेंबिरान आसलेल्या ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतेली. तुझी काकूळ तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटता. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरता. विश्वासीपण भुमींतले उपजतेले. नितीवंतपण सर्गार ताव नदर घालतले. तुझी काकूळ तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. कंडिसावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतन ताचे फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. तुझी काकूळ तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ तामकां दाखये आमची सोडवण कर. सांत पावलून रोमागरा बरयल्या पत्रांतले वचप. भावां भयणीनो, क्रिस्तसो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्रात्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज तामानांतलेले दुखीन भरलां. म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंदी असलेल्यांक फायद्याक पडचें जाल्यार हांव सुदैवाचो शिराक पडलोलो आनी क्रिस्तांवान वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. इस्रायेल कुळयेची तीं देवान तांकां आपलीं भुरगीं करून घेतलीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्लें नियमशास्त्र आनी आराधनेच्यो रिती रिवाज्यो आनी बासवण्यो केल्ल्यो.
ती सगळी धर्मपुर्वजाचे संततीची आनी क्रिस्तांव मनशां साहेबान तांचे कुळयेचो समेस्तां वयर राज करतेल्या देवाक जावं होगळाप सदां काल आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें ओडपकार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराची वाट हांव पळेवन सुवासा, ताच्या उतराचेर हांव पातयेव रावता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आस. सम्मात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्थ. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजून सिसांक दोनी चड असे आनी आपल्या फुडें पलतडी वससे ताकीद दिवन लोकांक दांड सोडलें. लोकांक दांड जाताच तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावली, पूण वारे विरोध वळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकयल सांगूंक लागली. पांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरसे आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळोवन ते इतले घबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी बियान बोप मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भियेनाकात. तितल्या पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, सोमया तूंच तो जाल्या म्हाका उदका वयल्यान तुजे ससी येवंक परमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रो दोणी वयलो देंवोन जेजू ससी वचोन उदकाचेर चलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटालें ते पळोवन तो भियेलो आनी बुडोंक लागलो. तितल्यार सोमया म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोनी सडतस वारें रावलें. तो दोनीर आसलेले जेवच्या पांयां पडोन म्हणाले, निसाखी देवाचो पूत तूं. जेजूचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एकलो फ्राद हर एका दिसा रानाक वेतालो मट्टवासी जिवान जिवंक. आनी रानांत 2-3 दीस रावन परत तो पाटी येतना एका तरणाट्यान ताका पळयलें आनी तो तसो फाटलाव करून गेलो. आनी एक दीस रानांत ताका मेळोन तो म्हणा लागलो, रानांत तूं कितें करताय? इतलो आवाज आसा हांगा, ह्या रानांत तुका कितें करूंक जाता? मागणें करूंक जाता? तूं मागणें करचो म्हूण दिसता आनी आवाजान तुवें कितें मागणें करूंक जाता म्हणा लागलो तरणाटो. पूण तो मट्टवशी फ्राद म्हणा लागलो, पळय रानांत आवाज न्हय, म्हाका माधुर नाद आयकता. माधुर नाद रानांत? वय ते पांटे पांटे एका गाश्टितना तें जावचो तो आवाज माधुर नाद. ते कोले एकामेका गाश्टातना तें जावचो माधुर नाद. आनी तेच प्रमाणे त्या रुखा मदगात तें वारें रिगोन तें एका रुखा जावन आनी एका रुखा मदगात एणे तेणें वेता आसतना तें जावचो माधुर नाद म्हाका मागणें करूंक प्रोत्साहीत करता म्हणा लागलो. पूण तरणाटो म्हणा लागलो, म्हाका कांय समजना, म्हाका रानांत वारें आवाज मात्र दिसता शिवाय थंय खंयचोय एक मधुर नाद म्हाका दिसना. त्या वेळार फ्राद म्हणा लागलो, तुज्या मोतींत आवाज आसा तर तुका बायलो तो नाद कसो आयकतालो? मोतींत माधुर ताळो आयकचे तर मोत समाधानाची आसूंक जाय. मोगाच्यान आज आमी पळयलें जाल्यार समाजान कितें घडटा, जायतो आवाज, कितलो आवाज आयल्यार आमकां पावना. पळया तुमी वसा एका बऱ्या संभ्रमाक जांबर काजाराच्या रोसाच्या ह्या जुबलेवाच्या थंय पळया लास्ट 15 मिनीट आनी 15 मिनटांनी आमचे म्युजीक बंद जावंक आसा म्हणटाना पळया कोलो व्हड आवाज, आनीक इन्क्रीज कर, आनीक इन्क्रीज कर.
डीजे आसा जाल्यार डीजे, संगीत आसा संगीत, बँड आसा जाल्यार बँड. कितलो आवाज केल्यार पावना. आज मनीस आवाजान बुडोवन गेला. त्या देखून जेजूचो माधुर ताळो आयकुंक कश्ट जाता. दुसरें आमी पळयत जाल्यार वेग. आज पळय कितलो वेग आरोवन वतात. सादारणाच्यानी कोण इल्ले प्रायाचे आसून ताणें जितकें ड्रायवींग स्लो केल्यार आमकां कितलो राग येता. ओके हाका कोणें विसरचें नात की म्हण विसरता आमी. कितलो वेळ खाण घेता हो एक. हाका घरा वचूंक वेळ जायना गे म्हळ्यार तो सवकास वता ताची जिणी तशी. पूण आमची आज वेग आरयता त्या देखून आमी म्हणटा आमकां वेळ जाता. आनी त्या देखून वेगांत वचून आमी खंय पावता म्हूण आमकां कळीच जायना मोगाचें न्हू. थोड्यांक असो वेग आरयतात की आपल्या जिवाची पर्वा नातल्या बरें वेतात. तांचे जिवाची पर्वा ना कशें ओके. पूण हेरांच्या जिवाकी संची काडते दितात न्ही गे तें आमी पळोवचें वरवणी करचें गरजेचें जावन आसा. तिसरें आज उद्वेग. कोणाक विचारल्यार एंग्जायटी. कोणाक विचारल्यार मोतीची इराराय, खंत बेजाराय. म्हाका तें नाका, म्हाका हें नाका. कोणें कितेंय एक चूर सांगलें तें सोंसून व्हरचें तितलें सोंसणी काय आमचें थंय ना. आज एंग्जायटी. कोणें कितें म्हळें जाल्यार तें सगळें काणयलें, मोतीन काणयलें, भितर दवरलें दवरलें दवरलें, जिरयलें जिरयलें आनी उपरांत आमच्या मोतीक समाधान नासतना रावचें. त्या हाका सगळ्याक वखद कितें गे म्हळ्यार जेजूचो माधुर ताळो. जेजूचो माधुर ताळो आमकां आयकोंक कळ्ळो जाल्यार फकत आमच्या अंतस्करणान न्हय दैनंदीन जिवनांत एकामेका कडेन उलयतना, एकामेकाच्या सांगातपणांत आमी आसतना, संबंद रचतना भोव आपुरबाय तरान जेजूचो माधुर ताळो आमी आयकोव्या. कित्याक तो म्हणटा हांव बरो गवळी म्हज्या शेळयांक सोदून आयलां. जी शेळी गायल्या तिच्या गाय हांव बांदतालो. ती शेळी सुकोवन गेल्या तिका सोदून वेतालो आनी ती मेळ्ळी जाल्यार तिका म्हज्या खांद्यार घालून हाड ओड पेस्त करतालो. आनी तसलो जेजू आमच्या सांगात आसतना म्हणटा भिये नाकात, धैर्य घेया, हांव आसतना भियेवची गरज ना. सगळे आमी उबे रावया मोगाचें न्हू. आमचो भावार्थ एका निजा देवाते आमी उसारुया. एकाच देवाक सतमंता सरपददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार. आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सरकाळादी बापातावन सल्मला. देवातावन देव उसवडातावन उसवड खऱ्या देवातावन सल्लो करो देव. तो देवातावन सल्मला ताका रसमना बापाच्या सैम बसो ताचे वरी सर वस्तू केल्यार आमच्या मनशां बसत आनी आमच्या सोडवणे बसत सर्गांत तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्यावरी आमकां मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंस पिलातो काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका नेगे पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. जिवयांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताताव निपजला. बापा आनी पुता बरोबर ताकाय समसर कोण नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्यावरी तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी दर तरे स्थापिल्ले सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्त्यांच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सर आमचे त्या संवाद देवा मोगार आमी उसारुया. आनी आयच्या दिसा प्रत्येक तरान ह्या क्लाराच्या परबेक आमी वरती तयारी करता आसतना ह्या टिड्युमांत आयल्या तुमकां सर्वांक देव आपल्या मोळ मोगान वेंगो दी आनी जायतें बरेंपण तुमकां तो हाडूं दी. तशेंच कश्ट जाल्यांक, पिडेंत आसल्ल्यांक, बेजारान आसल्ल्यांक, खंती दुखांत आसल्ल्या खातीर आज आमी जेजू लागीं विनंती करून मागया. ही वचनांची वर्ते पुडारा खातीर आज आमी मागया. आनी प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण हाडटा आसतना देव त्याच प्रमाणे आमकां आदार दिवं दी, सांबाळूं दी आनी ताच्या वर्त्या जिवितांत पाव करूं दी. हांगा आयल्या आमी सर्वांचे त्या सामा एक करून त्या मुखार उबारुया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बोतलो उड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका बापा बापा सगींच्या घे उडो केवा तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बोतलो आमचे मोडले कांय ना संवसारांत सवस आमचे तुजे देणे आमकां दिता बलिदान पवित्र कर हे आमचे जिणे बापा बापा सगींच्या उडो देवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या घे आमकां बदलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पददा देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत आमच्या नक्या भविष्यच्या आदावार सर्वेस्पर्त मानून घेऊन सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची तेणी तुज्या काकोतींतून आमच्या हातांत घालताय तुज्या पदव्यान ती बदलताय आनी आमच्या सणचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तो मानून घे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आनी सस्नाच्या देवा सर कळे आनी सत आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणारी सोडयली आमकां पातकां हाडली आपल्या पुनाच्या मरणान जिखल्या समेतान जेवे सजनाची आपल्या महिमेसर प्रवेशवरी उगाडली आमकां दारां सर्गेंची देखून आतां सगळ्या देवता आनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन निरंतरी गायता पोवीत 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सरगाडी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगळे तुकाचे सगळे तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी घेता ताकाचे ओन सगळी तुकाचे ओन सगळी तुकाचे बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगती आपल्या सुखुचे आनी कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो
तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळे, हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचवन जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें, ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सश्टी घराचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा घरात. Bawatta sagot purgatuya. सोम्या जेसू तुझे मारे आम्ही समरमता. तुझे पुनर् जीवन हो आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जयच्या मरणसणी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सोडवाची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या बग्यान बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो पर्वस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तां तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आमच्या समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. प्रत्येक तरां वृत्त म्हळ्यार भुरग्याची वर्ती दाण तेची बरी भलायकी ताका दी. प्रत्येक तरां कोण सकळी डिप्रेशनांत एन्जायटींत कश्टान आसात तांकां नव्या वाटेची खिरणांतून तांकां पांकय. सर पिडेस्तांक तुज्या हातान दिता. सम्या हांगासरल्या हर एका भुरग्यांचे कश्ट आनी वळवळे आनी तांची खंत बेजाराय तूं निवार. ओंकार मरे देवाची माई सांगती मगेन तंत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सीस सम फ्रांसीस सम पाद पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी माई मगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्यान बोवा पुरपाचे प्रार्थना आमकां शिकयलां. खऱ्या वर्त्या मनान भक्तीन धैर्य घेवन भियेनाकात म्हणल्यार वर्तो बरवसर आनी आमकां दिला. तेच प्रार्थना तर भक्तीन सांगता आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तसे संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेले वायटांतले आमकां निवा. सर्वेच परस सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतरतले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुडय आणि सर आकातांतले वाटय. कित्यार सोडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ता तुझ्या दमदता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळ्या माय मोग आसो आनी एकवट संख्या जावं
एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोमोगेच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू ताणें दिलें आश्वासन जावन आसा. भिये नाकात, धैर्य घेया, हांव आसतना भियेवची गरज ना म्हणटा स्वामी. भावार्थान आमी एक जावन ताचेर पातयेवन सर धैर्यान आमी बरया ताचे मोगाची भुरगीं जावच्या ताणें दिल्या ह्या जेवणाच्या आपण्या भागीदार जाल्ली आमी सर सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका पावोना, पूण तुज्या एकसूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Sonia berboso tu somia berasro rakshak tu deiryam so jine susam saidyam so tu somia berboso Somya Badrasru Rakshak tu Deiryam so Jine susam Saidyam so Vena kasne sankara salyari Ware vadal bonti utlyari Wankai uswardai मुझे तुझे सोम्या बरबोसो तू सोम्या बरबोसो तू सोम्या बद्रास्रो रक्षक तू दैदिवसो जीने सुसा Saidyamso एक सरतर पोयनार असल्यारी कांटे खुंटे कितले मेळ्यारी दिश्काळ सोडा के दीस तुझे वयली वाडबा पाथय वरून पावची तो सोम्या Barboso Tu somya Badrasro Rakshak tu Deiryam so Jine susa Saidyam so Orna kityak tar have biyonsa Kashta vounting kityak tok संसार तुझेर दवरल्यार गर्वसो मुसो सस्नीक जिवीत सोडटलो तूं सोम्या गर्वसो तूं सोम्या बद्रास्रो रक्षक तूं दैदिम so Jine susa Saidyam
समय कर गांधी भैया Organita tuta sumia Seklamocha kalsa Dinwa shimon mujhe upkar tu so paadu Varna voda ananda Organita tuka sumia Seklamocha kalsa Masan tuja maka poshit kelai dekon berkatu Kalsan mocha tujhe bhidar kelai dekon Arkandev ka Gadita tuka somya Seklamocha kalsa Dinwa shimon mujhe upkar tu sobal Varna voda ananda Gadita tuka somya Seklamocha kalsa जेजो म्हणा लागलो धैर्य घेया भिये नाकास हांव तुमच्या संगत आसतना भियेवची गरज ना प्रार्थया मोगाळ आणि दाळ बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचेर आमकां तारण मेळोव आनी तुज्या सताच्या उजोड आमी ते रायांची येवं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसो तुमच्या सोबे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन जेजू सांगता वर्त्या पावर्तांची येवन दैरान बरोवंक वचोन आत क्रिस्त शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुमच्या कट्टेल्यांत पान संको 15 पेज नंबर 15 आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखान तू संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससा आमकां दिवन तुजी ससाय तेमी गण्या आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखान तू संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससा आमकां दिवन तुजी ससा दैराणम का तुम बरताई जेसू बेबीरांते आमकां दोस्ताना दैराणम का
आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेसू दिवं तुजी ससा आमकां दिवं तुजी ससा गंभे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं भरताय जेसू गंभे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं भरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना मोगसों कृपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना मोगसों कृपा तूं दिताय जेसू आमचे संगीत तो आसा सुखा दुखांत तो संगी आसा जेसू दिवं तुजी ससा आमकां दिवं तुजी ससा जेसू दिवं तुजी ससा आमकां दिवं तुजी ससा Alleluia, 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 Gesù, Alleluia, 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 Arcade, Gesù, Vandando Casamia, Gesù, Aradana, Arca, Obrapani, Maimani, Padwe, Gesù Cristo, तुझे यावत्ता दिसा यावत्ता सोळा तुझा हिस्साम्या यावत्ता जीविताम का भरता हिस्साम्या जेसू तुझ्या मगानम का बर आणि तळ निर्मळ कर हालेलुया 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 सगळे आम्ही सोम्या मका सरपडिया मगाच्यानो जिंकोन एका निजा देवाच्या पयस गेले आसात तर जिंकोन एका निजा देवाक पाथ्य नासतना हेरां देवा लागीं कितेंच ताणीं गेल्लीं आसात हेका चले तसले अवसर आसात सम्या म्हाका सरपडोन सांगा सम्या हांव गेल्लो आनी गेलीं आनी मुखार केदींच तुका सोडनो आमी वेचनाव तकली बागोवन नमस्कार आमी करुया Gesù Cristo tu sergincia सरपडून तुका नमन करता आराधना वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता हलटार उबे रव्या मगाच्यानो तुमची दिश्ट कंसया त्या जेजू वयर जेजू त्या पवित्र सक्रामेंताच्या वोंड्यात थावन तुमकां पळोवन आसा पळया त्या जेजूचे दोळे तेत दोळे पळयले पेद्रू नेगार केल्ल्या वेळार जेजून ताका पळयले आनी त्या वेळा पेद्रू गळगळ्यार रडलो ताका कळीत जालें आपणे जेजूक नेगार केला म्हणून पूण जेजू रडलो मोगाच्यानो कित्याक
ताणें नेगार केला म्हण न्हय. तुजो हांव आणखी वर्तो मोग करता पेत्रू म्हणा लागलो जेजू. त्या खातीर जेजूच्या दोळ्यान सयत त्या दुखां आयली. पेद्रू गळगळ्या रडतना ताच्या काळजांत आसुल्ले तें ताका जेजू ना म्हणलें तें चिंतप संपूर्ण तरान धुवन नितळ करून काडलें. मगच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी जायत्यो जाणां गायेल्या, एका एका रितीर गायेल्लीं भुरगीं आमी जाल्या. त्या देखून आमच्या थंय खरो संतोष आनी उल्हास आनी दादोसकाय आमकां पळोवंक मेळना. कित्याक सोम्या कडेन एक जावन रावल्या तर कंडी जावन तसले गाय आमकां दिसनातले भितरले गाय तो धुवन काडटा. कितलेशे जाणांक आमकां इराराय आसा, कितलेशे जाणांक आमकां टेन्शन आसा. पूण जेजू म्हणटा, म्हज्या लागीं आयिल्लो कोणूच खाली हातांनी पाटी वेचना. म्हज्या लागीं आयिल्लो नितळ जावन पाटी वचनासतना रावचो ना. कित्याक जेजू सगळें साध्य जाता. त्या देखून आज जेजू आमकां आपयता, आमकां गुन्यांव मांडूंक न्हय, आमकां वर्त तरान मोगान वेंगूंक, ताचो मोग आमचे थंय बरोवंक आनी ताचो मोग आमचे थंय भरतना मोगाचें न्हू आमचे थंय नवे सवां उदेतालीं. तर जेजू तस वर्स ताच्या परगट चिणयेंत कितल्या जाणांक मेळ्ळो. वेता आसतना एकलो मनीस आपणाक पात्रांनी मारून गाय करनासलो. मार्काच्या वांजलांत आमी पळयता. आनी तो मनीस कसले सांकळी घाल्यार ते तुटोन काण्ण उडयतालो. पूण जेजू कळीत आसले, हो मनीस कित्या वरे विंगड आसा, हो मनीस कित्या लिपोन रावता आनी आपणाच्या कुडीक गाय करता. ताच्या भितर आसली ती कांतवणी जेजूक मात कळीत आसली. त्या देखून जेजू म्हणा लागलो, निकळ भायर सर त्या जेवणसारा. ताच्या कुडींत भायर सरोंक तो परमयता. आनी ताका विचारतना तो म्हणटा, आमी जायते जाण आसा. जायते जाण म्हळ्यार त्या मनशा भितर जायते काम करताले. आनी जेजू म्हणा लागलो, कोणी ते जावं दी, सुटका दिवची देवाच्या पुतान. आनी देवाच्या पुतान सुटका दिता आसतना कोणेय घेनासतना रावोंक जायना म्हणा लागलो जेजू. तर मगाचे न्हू, आज तुमचे थंय आसले ती दूख, तुमचे थंय असले कंत, तुमचे थंय असले अवमानाचे, अमर्यादेचे, अपराधाचे गाय ह्या दिसा जेजूक समर्पित करा. ताच्या अमली रक्तान तो तुमकां दितालो. जायतीं जाणां ह्या वेळार डिप्रेशनांत आसात मोगाचे न्हू. जायतीं जाणां स्किझोफ्रेनिया, जायतीं जाणां ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जायतीं जाणां डावन सिंड्रोम, जायतीं जाणां ADHD आनी जायतीं जाणां एंग्जायटी आनी फियर असल्या सायकोलॉजिकल डिसऑर्डरांत आज आमची जायतीं भुरगीं कश्टोन आसात. ह्या भुरग्यां पासत आमी मागतना आमच्या थंय तसलें की तें खन बेजाराय नानंत तरेची इराराय आसा तरी आज जेजू मुखार आमकां सांगोंक ताणें आपयलां. जेजूचे मुखामळ पळयतना जेजू तुमकांच पळयतालो. आनी ह्या वेळा त्याच व्हडा संतोशान आनी उल्हासान आमची काळजां मनां नितळ कर जेजू. आनी तो खंडी जावन करतलो म्हणल्यार बावरताणे बरोवशान आमी ताची स्तुती करया. वर्त्या मोगान ताचें गीत गावया आनी व्हडा संतोशान आनी उल्हासान सोम्या मुखार आमी हजर जावया. पेज नंबर 15. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ
ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ. ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabarana Bagaria, Shri Sabaria, Shandela Bala 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 Bala. Gloria Bala 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 Bala. Praise the Lord, praise the Lord. ಜೀವನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬಂದು ತೊಳೆಯಿರಿ, ರಕ್ತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಂಪತ್ತರಲ್ಲಿ समय Hallelujah, 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 hallelujah. एक घडीभर तुमची दिष्ट त्या जेजूवयर खंचयात, परत ताकाच पळयात आनी तो तुमकां पळयता मोगाच्यानो. कित्याक तेच जेजून त्या कुर्सादवर आमकां पळयलें, तेच जेजून वाटेर वेताना त्या जाख्यावाक पळयलें आनी ताचें जीवन संपूर्ण बदली जालें. आज तुका आनी म्हाका तो पळयता. आमकां कळीत ना आमचे भितरले ते गाय, पूण जेजू कळीत आसात मोगाच्यानो. जेजू सगळे आमचे भितरले गाय कळीत आसात. आवयचे गर्भातावन आजून पर्यंत कितें गाय जाल्यार ते सगळे कळीत आसात जेजू. तर हळटार आमी बसया मोगाच्यानो. आमी जी खंय आसा तें बसया, नीट बसात. एक बरो उस्वास काडून तुमकां जावच्याक रिलॅक्सेशन पोजिशन काडयात, बरें रिलॅक्सेशन पोजिशन काडयात. दोळे उक्ते करून एक घडीभर जेजू पळयात. पवित्र सक्रामेंत आसले जेजू पळयात मोगाच्यानो. ह्या वेळा त्याच जेजूच्या वर्त्या जिवितांत घडिल्लें घडीत तुमचे मुखार हांव दवरता.
तेंच घडीत जावन आसा जुआन सोंजल 4 अध्याय 14 वळ. तीच समारियेची स्त्री जाकोबाच्या बांय लागीं येवंक तिणें दनपारा वेळार विंचुल्लो. पूण जेजूक कळीत आसुल्लें ही स्त्री कितले कश्ट जाता म्हणून. ही स्त्री कशें कश्ट जाताली मोगाचें न्हू. तिका आज हर एकलोय पातकी म्हणून आपयताले. हर एकलोय तिका म्हणटाले ती स्त्री पातक करता, वायट करता, खोटी ती सिराप पडलेली म्हण तिका घेताले. त्या देखून ती स्त्री बारी भियेल्ली मोगाचें न्हू. कोणा मुखार वचूंक तिका धैर्य नासलें. कोणा मुखार वचून तिका उलोवंक जायनासलें. कित्याक हेर तिका पातकी म्हूण उलयताले. त्या देखून ती भियानासली. पूण जेजून तिचें बें पळयलें, जेजून तिचें कश्ट पळयलें, जेजून तिचें लो सेल्फ इमेज पळयलें. तिका बगतालें हांव एक समारियेची हेरां मुखार गेलीं जाल्यार कितें म्हणटालें सुद्या मुखार खंडीत वयच्या बरी ना, समारियेच्या लोकां मुखारय वयच्या बरी ना. कित्याक ते म्हाका खणटात, तूं पातकी, तूं तें करताय, तूं वायट करताय, तूं मेळ्ळी म्हूण तिका खणटाले. हें पळोवन दनपारांच्या वेळा ती जाकोबाच्या बांय लागीं गेल्ली. आनी थंय वता आसतना जेजू तिका राखोन आसलो मोगाचें न्हू. जेजू आमकांय राखोन आसा. आज तो खंडीत जावन आमकां राखोन आसलो. आतां ह्या वेळा तो खंडीत जावन कशें समारियेच्या स्त्रियेचें दूख ताणें पळयलें, कशें समारियेच्या स्त्रियेचें काळीज थंय आसलें बें ताणें पळयलें, कशें समारियेच्या स्त्रियेचें उणेपण ताणें पळयलें. तेच प्रमाणे आमच्या काळजांत, आमच्या तकलेंत, मतींत असली दूख ताणें पळयल्या मोगाचें न्हू. आमचे गाय ताणें पळयल्यात. तीच समारियेची स्त्री ते आयल्या वेळार तो म्हणा लागलो बाये म्हाका पियोंक उदक दी. आनी ती म्हणा लागली तुवें कशें तें विचारचें. एक सुदेव समारिये कडेन उलोवंक ना. समारियेची सुण्याचें की पास्ट. त्या खातीर तो उलयतना ती म्हणा लागली तूं कशें म्हजे कडेन उदक विचारताय, तूं एक सुदेव आनी हांव एक समारियागन. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो जो कोण तुजे सांगता तुजे कडेन उदक विचारता तो कोण म्हण कळीत आसलें जाल्यार तूं ताचे कडेनच उदक मागती आसली आनी तो जिवीत दिवचें उदक तुका दिता आसलो. आनी ह्या वेळार ती म्हणा लागली तो कोण म्हण कळीत नासतना जेची वळख तिका जावना. ती म्हणा लागली तुजे कडेन राजो ना, लाटो ना, गोळसो ना, कशें तूं उदक दिताय. जेजू म्हणा लागलो बाये हांवें दिवचें उदक तूं पियेली जाल्यार सस्नाक ताणें येवचें नाय. पळय जेजू नितळ करूंक अपेक्षिताना मोगाचें न्हू कसो नितळ करता पळय. ह्या वेळा हांवें दिवचें उदक तूं पियेली जाल्यार तूं केदींच ताणें येवचें नाय. ती म्हणा लागली तर तें उदक म्हाका दी. जेजू म्हणा लागलो वच आनी तुज्या घोवा खापन हाड. कितें म्हणा लागली ती पोटी मारी लागली. जायते जाण आमी भियेत आसतना, आमचे थंय तिरस्कार भावना आसतना, आमचे थंय एकदाचे भें आसतना, आमचे थंय एकदाचे कीड स्वभाव आसतना आमी भियेता, पटी मारता. त्या खातीर धैर्यान आसले मनीस पटी मारनात. सतानितींत आसले मनीस पटी मारीचे म्हण गरज ना. आनी ही म्हणा लागली म्हाका घोव ना. आनी जेजू म्हणा लागलो येदोळ 5 जाण आसले तुजे घोव, आतां 6 आसा पळय तो तुजो न्हय. सामान्य जावन आमी जाल्यार कितें करता जाल्यार तूं कोण म्हाका सांगोंक. आज सकाळीं हांव तन्नीर पावी आसलो मिसाक. एक आवय येवन म्हणा लागली फादर हांवें म्हज्या दुवेक कांय सांगल्यार तें आयकना फादर. हांवें कितेंय ताका भूतबाळ सांगलें तूं कोण म्हाका सांगोंक, तुका कितें पडोन गेलां, हांव बरी जावं द्या वायट जावं दी म्हूण सांगता फादर. तें दुय आहलें थंयच. आनी त्या वेळार म्हाका उडास आयलो समारियेच्या स्त्री असो. समारियेची स्त्री पळय तिणें म्हण येता आसलें जेजू तूं कोण विचारूं, हांव कोणावटी वता कितेंय करता, तूं कोण. पूण जेजून आपुट्ट आसतना मोगाचें न्हू आमकां कळीज जायना. जेजून त्या समारियेच्या स्त्रियेचें काळीज आपुडलें. तेजें काळीज उक्तें जालें. बियान आंग ओडलेली स्त्री हरयांक भियेताली, कोणा मुखार वचनातली ती स्त्री जेजून सांगतना उपराटोना, ह्या बियान धांवना. आमी जाल्यार म्हणटाले ताका सगळें कळ्ळें, हांव धांवता, ताका सत कळ्ळें, हांव ताचे मुखार रावना. पूण ती धैर्यान रावली. जेजू म्हणा लागलो हांवें दिवचें उदक तूं पियेली जाल्यार आनी तें उदक तुजे थंय एक उमाळोन येवची जर जाताली. उमाळोन येवची जर म्हळ्यार पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा तुजे थंय देंवताना खंडीत जावन तुजे थंय कितेंच दूख आसा, कितेंच गाय आसा तें सगळें तो धुवन काडटा मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो उमाळोन येवची जर जाताली. आनी ह्या वेळार पळया ती स्त्री म्हणा लागली तूं एक प्रावादी म्हूण आतां म्हाका कळीत जालें. आतां वळख धरली तिणें
कित्याक तिचें काळीज उक्तें जालें, तिच्या काळजान असलें गाय धुवन गेले, तिच्या काळजान असलें तें बें, तिजो तिरस्कार असो मनोभाव, म्हाका कोणीच लेखिना, म्हाका कोणीच गौरव दिना म्हळ्यार तिरस्कार असो मनोभाव. तिसरें आपूण एक पातकी म्हूण वलयतात म्हळ्यार ती एक लज, ती तिच्या तावन पयस गेली आनी ह्या वेळार ती भियेली ना, ती धैर्यान भरली. अजून कितें गेलें, गेली ती समार्याच्या शाराक आनी वचून म्हणा लागली मेस्सिया आयला, ताणें म्हज्या जिवना विशीं सगळें सांगलां. एका वेळार भियोन 2 परांच्या वेळार मनशांक मेळो नजो म्हण लिपोन रावल्ली स्त्री आतां धैर्यान मुखार वता. जेजून आपडटा आसतना तें जावन आसा सुटका सडवण, तें जावन आसा इन्नर हिलींग. इन्नर हिलींग म्हळ्यार तें तिच्या काळजांत आसलो तो गाय जेजून त्याच्या उतरांनीच नितळ केलो. आनी नितळ केल्या उपरांत कितें केलें पळय, ती गेली आनी म्हणा लागली मेस्सियाक हांवें पळयलां, तुमी येया. आनी ताका मेळ्ळा. सगळे जाण आयले, धांवून आयले. त्या स्त्रीयेक कोणी पातयेन हाडलें. आतां सगळे जाण पातयेवन सुरू जाले. दॅट इज पावर. पवित्र आत्म्याची सकत ती. पवित्र आत्मा तुजे तेवन एक व्हडची झर जाताली. हांवें तेंच्या उदक पेले, एक व्हडची झर जावन उमाळोन येताली. हां, पवित्र आत्मा येताना सीस कशें धांवले आनी हेरां जेजूची सुवार्थ प्रकट केली. तशेंच त्या स्त्रियेन जेजूची सुवार्थ प्रकट. सगळे समार्याचे शार जेजू लागीं आयले मोगाचे न्हू. आनी थंय आयिल्ले मनीस म्हणा लागले तुवें आमकां सांगलें म्हूण आमी पातयेना. आमी हांगा येवन तो कितें उलयता तें आमी पळयलां आनी त्या उपरांत आमी सत म्हूण पातयेवन सत मानल्या. त्या देखून आमी पातयेता म्हणा लागले. समार्याची स्त्री वन इन्स्ट्रुमेंट. पळया इन्स्ट्रुमेंट. मोगाचे न्हू आमच्या थंय तसले जायते गाय आसात. जावं परा हेरांनी आमकां इन्सल्ट केल्लें आसा. आमी जायते बडी म्हणटा तांकां बक्षीस जाय. कशें बक्षूंचें? बक्षूंचें तितलें सुलाभ ना. आमी सांगलें तितलें सुलाभ ना. ताका बक्षी, तांकां बक्षी, तांकां बक्षी. तांकां आमी बक्षीचे जाल्यार, हेरांक आमी बक्षीचे जाल्यार पयले आमचे थंय हेरांनी केल्ले गाय आसात पळय ते धुवन काडी जाय. ते धुवन काडनातल्या बक्षूंक जायना. थोड्यांनी मागीर आर्टिफिशियल बक्षूंचे जायत फादर हांव रेतीरीक आयलां फादर बक्षून वेता. बक्षिनांतल्यान म्हाका बरेंपण लाभचें ना म्हणटा आनी आमी वेता. एका म्हयन्यान त्याच मनशान कांय सूख केली जाल्यार एका म्हयन्या पयलें तुका बक्षून हांगे हांवें आनी तेंत करताय तूं खंय हांव तुजें बक्षाणें. नाटक बक्षाणें. बक्षाणें म्हळ्यार मोगाच्या भावन आनी न्हू. जें कितें हेरां तुका दुखयतात, जें कितें तुका हेरां अवमान करतात, जें कितें हेरां तुजें नांव विबाडटात, जें कितें हेरां तुका अपमान करतात, जें कितें हेरां तुका गुन्यांव म्हणटात, जें कितें हेरां तुका अपराध म्हणटात, तें सगळें ओपून घेवन तें तुवें धुवन काडूंक जाय. आनी तूं जें काळीज नितळ जालें जाल्यार मात्र तुवें आनी एकल्याक बक्षूंक जाता. आनी बक्षिल्ले उपरांत आमी तें विसरोन सोडूंक जाता. फॉरगिव एंड फॉरगेट म्हणटा. तर जेजू आज आपयता आनी म्हणटा तुका हांवें आपयलां तेंच करूंक. आज तुज्या मोतीन कितली जडाय आसा पळय. कोणें कोणें कितें कितें सांगिल्लें दोन बसनाका मोगाचें न्हू. ह्या वेळा जेजू कडेन सांग जेजू म्हाका हें सगळें तुका दिवंक जाय. म्हाका तें नाका जेजू. तुजे लागीं हांव दितां. तुजें वर्त्या जिवितांत हांव म्हजें सगळेंच जिवन समर्पीत करतां. तुजें गाय भितरले गाय आनी मोतीचे ते बेजाराय मोतींत कितें सगळीं नाका जाली चिंता आटापून दवरल्यान ती सगळीं मोगाचें न्हू. ह्या वेळा जेजू मुखार दियात. जेजू दिता आसतना जेजूचें नांव काडात. हर एका वेळा जेजू तुजी स्तुती हांव करतां. जेजू म्हजें गाय तुज्या हातांत दितां. जेजू म्हज्या गायांक तुजें आमोलीक रगत देवय आनी तें नितळ कर म्हण हांवें मागतना सगळें तुजें काळीज, तुज्या काळजाचीं बोगणां, तुजे मोतीचें कितें सगळीं नाका जाली हिराराय, तुज्या कुडींत आसली थोडी पिडा कितें सगळी पिडा ती आनीक आसा म्हूण तुका बगता ती. त्याच प्रमाणें तुजें आध्यात्मीक जिवन कितलें सुखीदाडीन भरलां, कितलें तें बरेपणान भरलां हें तूं पळोवन त्या प्रमाणें तुज्या जिवनांत जायतें बरेंपण हाडूंक जेजू सांगता आमी एक जावया. आनी आमचें सगळें काळीज आनी मौन जेजूक दिवया. काळीज म्हजें तुज्या काळजांत एक जावं दी. आनी तेंच काळीज तेज्या काळजांत एक जाता आसतना जेजूस आमचें काळीज घेवन दी. त्या काळजांत आसली सगळी दूख तो काण उडोवन दी. आनी त्या वेळार जेजूच्या काळजांत आमचें काळीज एक जाता आसतना जेजू आमच्या वर्त्या मोगांत आमकां लेखतालो आनी आमकां जाय जालें बरेंपण दितालो. तर तेंच वर्त्या तरान आमी गावया. पेज नंबर 21 21.
मोचे तुझ्या कळसांत एक सावंदी सोमिया मोचे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंदी काळीस मोचे तुझ्या कळसांत एक सावंदी सोमिया मोचे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंदी मुजी मेटा तुझ्या मेटाणी एक सावंदी मोजी जिणी तुका अर्गा के सावंदी मोजी मेटा तुझ्या मेटाणी एक सावंदी मोजी जिणी तुका अर्गा के सावंदी काळीस मोचे तुझ्या कळसांत एक सावंदी सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंदी जिणी भर आषाढी मोची सोम्या सांगाव तुझे गोडी जिणी भर आषाढी मोची सोम्या सांगाव तुझे गोडी तुझे रूपांत सदा तुका मानवोची करजिनी हिरो कांत सदा तुका मानवोची काळीस मोचे तुझ्या कळसांत एक सावंदी सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंदी चिंताणी करण्याणी मोच्या दिवच्याक सागत्या मोगा तुझ्या चिंताणी करण्याणी मोच्या दिवच्याक सागत्या मोगा तुझ्या मुळादी करत बेचिणी लाले मागता कालते पोडे काळीस मोचे तुझ्या कळसांत एक सावंदी सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंदी काळीस मोचे तुझ्या कळसांत एक सावंदी सोमिया मोजे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंदी तेंच मोन एक जावच्याक जें कितें तुज्या मोतींत आसा ती हिराराय सगळी सोम्याक दिवन सोड कितल्या जाणांनी तुका अपमान केलो जाल्यार तें काणून बसनाका कोणेय तुका नाका जाली उतरां सांगल्यार ती काणून बसनाका राग आयला सांग पुरो त्या रागाच्या निमती कितें कितें तुवें म्हळाय जाल्यार तें जेजू मुखार समर्पीत कर जायत्या जाणांनी तुका खेळलां सांग पुरो आज जेजू म्हणटा त्याच त्या मोगांत हांव तुज्या लागीं आयलां तुका मेळोंक आयलां सगळीं आमी एक घडीभर उबी रावया मोगाच्यानो सगळीं आमी एक घडीभर उबी रावया त्या कुर्साचेर दिश्ट घाला मोगाच्यानो तो कुरीस पळयात जेजूचे 5 गाय ते तुमकां पळोवंक दिसतात ते हाताचे ते कडवळ्याचे ते पांयाचे दोंपर धाडोन गेल्यात भुसां आनी माथ्याचे त्या कांट्याच्या मुकुटांत सणसणींत ताचेर माथें फुटोन गेलां खंयच्या गाया वयर तुका तुका
तुझे कॉन्सन्ट्रेशन दिवंक आसा, तुजी दिश्ट घालूंक आसा त्या गाया वयर तुजे दिश्ट घाल. आणि आता तुजी दिश्ट त्या गाया वयर वचों दी. मोगच्यानो त्या गाया वयर तुजी दिश्ट वेता आसतना जेजूचे आमोले रगत तुजे ते देंवताना खंयचोय तो गाय जावं दी, आंतरीक गाय जावं दी, या शारिरीक गाय जावं दी, या मानसीक गाय जावं दी, तो जेजू नितळ करता. मोगच्यानो या वेळा जेजूचे आमोली रगत तुझ्या हर एका कुडीच्या शिराशिरांनी देवच्याक आमी मागचे. तुमचो हात वयर व्हरोंक जाता जाल्यार उजवो हात वयर व्हरात, उजवो हात वयर व्हरात. तुमची उरली 4 बोटां घेवची माटपियात, एक बोट तुका बळत, एक बोट आसा ते मुखार धर. आतां जेजूच्या कुर्सा वयर तुजी दिश्ट घाल. त्या कुर्सा वयर खंयच्या गायेचेर तुजें बोट दवरूंक आसा थंय दवर. तुका दिसता ते गाय 5 गाय त्या बोट गायाचेर तुजें बोट दवर. आतां पळय चिंत त्या बोटार जेजूचे आमोले रगत त्या कुर्सार जावन देवयल्लो जेजू तुज्या त्या बोटांत ते रगत देंवता. पळय त्या बोटांत जावन सेकेल देंवता. हातां तें तुज्या हाताक येता, तुज्या हातांत जावन जळटार तुज्या हाताच्या गांठी लागीं येवन पावलें. तो अनुभव कर. आतां तें रगत हातांत जावन सेकेल देंवन तुज्या भुजा लागीं आयलें. तुज्या भुजांत आसली दूख तें आतां वोण काडटलें. संपूर्ण तरान तुका गूण करतलें. हात वयर करूंक जायनातल्यांक ह्या वेळा जेजू हाताक बळ दितालो ताच्या आमोली रगत देंवयता. पळय तुज्या त्या भुजाक, भुजा जावन तें रगत येता तुज्या गळ्या लागीं, गळ्या लागीं जावन तुज्या दाव्या हाताच्या भुजा लागीं, दाव्या हाताक तें रगत देंवता. पळय आनी आतां त्या तुज्या गळ्या लागीं तें येता. त्या गळ्या लागीं आसले स्पॉन्डलिटीज, ह्या गळो दूख, हर एकी दूख तें रगत धुवन काडटा. थंय जावन वयर वेता आनी तुज्या कानाक, तुज्या तोंडान तें रगत भरलां. तुजे ते दांत, तुजे ते गम्स, सगळें कितें उणेंपण आसा तें रगत धुवन काडटा. आतां काना लागीं तुजें रगत गेलें, काना भितर रिकलें आनी काना भितरचें उणेंपण धुवन काडटा. तेच प्रमाणे तुज्या नाका लागीं तें गेलें. तुज्या नाकांत कितेंय तुका उस्वास काडूंक कश्ट जाता, तसलें कितें पिडा आसा ते जेजू कडेन सांग. तुज्या आमोली रगतान तें धुवन काड. तुज्या दोळ्यांक तें रगत विस्तारयलें. तुज्या दोळ्यांत आसलें कितेंय उणेंपण आसा तें तो धुवन काडटा. आतां तें रगत गेलें तुज्या तकलेक, तुज्या तकली धुवन काडटा. सगळें तुज्या तकलेंतली गिराराय, कोणें कोणें कितें कितें म्हणलीं मेळ्ळीं उतरां, कोणें कोणें केल्ले अमर्याद, अपमान, अपकीर्त, इन्सल्ट्स आनी त्याच प्रमाणे तुका जालें शेम, तुका जालें गिल्ट, सगळें त्या मोतींत आसा जर ह्या वेळा जेजू तें वोण काडटा. तुज्या केंसांक तें रगत वेता, तुज्या केंसांक तें रगत संपूर्ण विस्तारता. तुजी तकली सगळी त्या रगतांत बुडल्या. थंय जावन सेकेल येवन तें रगत आतां गळ्या जावन तुज्या हृदयार देंवन आसा. तुज्या हृदयार आसले ब्लॉक ह्या वेळा नितळ जावच्या माग. कितलेशे जाणांचे ब्लॉक जेजू नितळ केल्यात. ह्या वेळा त्या कुर्सांत देवले रगत तुज्या हृदयांत देवलें जावन आसा. कसलेय कॅन्सराचे पिडेची कणां आसात ती सगळी तो धुवन काडून म्हण माग. थंय जावन गेलें तें पोटाक. त्या पोटांत आसले सगळे नाका जालें कितें तें पोटाची उलप जावंक बरो, किडनीचे प्रॉब्लेम जावंक बरो, लिव्हराचे प्रॉब्लेम, गॅस्ट्रीक, अल्सर, या त्या अणकिडीचे प्रॉब्लेम, या पित्तकोशाचे प्रॉब्लेम, या आनी कितें कितें सगळे फायब्रॉइड्स, गर्भकोशाचे प्रॉब्लेम, सिस्टाचे प्रॉब्लेम, हे सगळें तो तुका काण उडयता. मेनोपॉज आसल्याचे ते प्रॉब्लेम तो काण उडयता. पिरियड प्रॉब्लेम आसल्याचे प्रॉब्लेम तो काण उडयता. त्याच प्रमाणे कोणा सकडी लिव्हर सिरोसीस जाला असल्याची पिडा ती कानड जेचे आमली रगत तो बरन आसा. थंय जावन गेलें तुज्या पाठीच्या कण्याक, पाठीच्या कण्याच्या हर एक बरी त्या हाडांनी तें कण उदा तेस जेचे आमली रगत बरोवन आसा. थंय जावन गेलें तुज्या पेंगटाच्या किळींक, पेंगटाच्या सुत्ता तें वचोन आसा. तुज्या हर एका खातीन तें रिगोन आसा.
आता तुझ्या पेंगटा जावन येता सकयल तुझ्या त्या पांयांक पट्ट्यांक ते रिगोन आसा पळय जेच्या अमली रक्तान तो बुडोन आसा जेच्या अमली रक्ताक असलो पावर सगत दुसरे केंचे ना मगचनो त्या देखून तुमकां दोन खाण आसा आणि आता पांयांत दोंपरा खायलें तें रगत दोंपरांत हळटार निसरोन आसा तुका जाल्यार वेरिकोस वेन्स जावंक बरो ते काण उडोन आसा ह्या वेळार जेजू म्हणटा ते रगत सळसळें वन वन रगत तुज्या कुडींत रिगोन आसा पांयां जावन हळटार तुज्या एंकलाक गेलें जावन आसा थंय पांयाच्या तळवे गेलें जावन आसा थंय पांयाच्या अर्यका शिराशिरांनी बोटांनी ते रिगल्लें जावन आसा आतां सगळी तुजी कूड जेच्या अमली रक्तान भरिल्ली आसा कसलें उणेपण आसा कसले भितरले गाय आसात काळजान जाल्ले गाय आसात मोतीन जाल्ले गाय आसात ते सगळे गाय आता ते काण उडय शारिरीक गाय शारिरीक पिडा जेजू काण उडयता ह्या वेळार जेजू म्हणटा पळय हांव तुका बरें करूंक आयला ह्या वेळार जेच्या नांवान जेच्या अमली रक्ताच्या बळान जेच्या अमली रक्ताच्या बळान तुमचे ते हर एकी पिडेची पाळा जावं दी ते आंतरीक गाय जावं दी ते शारिरीक गाय जावं ते मानसीक गाय जावं परत ते आध्यात्मीक गाय ते सगळे जेजू ह्या वेळा तेच्या अमली रक्तान दोन काडता आणि ह्या वेळा तेच वर्त्या गायांची दूख त्या आंतरीक गायांक जेच्या अमली रगत सारयता आणि कसली जंसाची विदोळी तुमकां नाडून आसा तुमच्या बरेपणाक ते आडखळ घालून आसा ह्या वेळार जेच्या नांवान जेच्या अमली रक्ताच्या बळान ते सगळे गाय जेच्या अमली रगती हातान दोन काडटले तुमचे हात जोडात दोन्ही हात जोडात आणि जेच्या अमली रगत देवच्याक आता मागात जेजू तुझे रगत जेजू तुझे रगत म्हाका सुटका दिता जेजू तुझे रगत म्हजे गाय नितळ करता जेजू तुझे रगत म्हजे लज पयस करता जेजू तुझे रगत म्हजे दूख पयस करता जेजू तुझे रगत अमली रगत म्हजे पातकां बक्षिता अमोलिक ते रगत सौम्या मोचेर सार अमोलिक ते रगत सौम्या मोचेर सार पोवी तुझे रगत सौम्या मोचेर शेण पोवी तुझे रगत सौम्या मोचेर शेण अमोलिक त्या रक्ता तुझ्या अमली लाई माका सोमिया रक्तावून आम्हाला थोडेली येसुवे अमोलिक त्या ओ येसुवे रक्ता येसुवे ಅಮೂಲ್ಯದ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ನನ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ नितळ तू कर सोमिया पवित्र त्या रक्ता नितळ तू कर सोमिया हालेलुया हालेलुया दुनियात होईल करून हालेलुया 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 या वेळा तुमची दिश्ट जेजूचेर खंचयात
मागणी सोम्याची. पवित्र आत्मा तांचे थंय येताना मागणी जाल्ली. दरबस्तमापान पवित्र आत्म्याचो उजो तांचे देवुल्लो. हर एकल्याचेर पवित्र आत्मो देंवता आसतना शुद्ध मीज जातले. हांव ह्या खातीर जेवसाची विदवळी सैतांची कामां पिडेची ती फाळां आमकां दसून आसात. नाका जाल्ले कितेंय प्रलोभन जावंक पुरो तेच सोऱ्याचे बिडी सिगरेट मादक द्रव्यां अश्लीलपण फोनोग्राफी त्याच प्रमाणे अनैतीकपण नाका जाल्ले अहंकार गर्व नाका जाल्ले अहम भाव आनी हेरांचे प्रतिका प्रतिविरोध असले राग द्वेष हगे हे सगळें काणोडोवच्या सैतान अनंत तरान राखोन आसा. लुसिफर जावं दी, बेल्जेबुल जावं दी, अस्मोदेवूस जावं दी, लेवियतान जावं दी, मॅमन जावं दी, रागाचो जेवसा स्वरूप जावं दी, हे सगळे जेवसा ह्या वेळा आमकां नाडून आसा तरी सुटकेचे डेलिव्हरन्स मागणे तुमचे वयर म्हणटा आसतना मोगाचे न्हू मागणेक आमी तयार जातले. हांव ताचे फुडें जेवसाराची कसली विदवळी आनी मुखार तुमचे वयर काम करिनासतना जावच्याक ह्या वेळा सुटकेचे मागणे हांव तुमचे वयर याजकपणाच्या अधिकारान मागतलो. एका याजकाक तो अधिकार दिल्लो जावन आसा सुटका दिवच्याक. याजकाचो अधिकार जावन आसा बनपासांत असले बनपास काणोडोवच्याक. त्या देखून जेजू म्हणा लागलो देवाचो पवित्र आत्मा म्हजे वयर आसा बनपासांतल्या सुटका दिवंक कैद्यांक सुटोवंक आनी कुट्ट्यांक दिश्ट दिवच्याक म्हणा लागलो. तर आज तुमचे थंय तसलो जेवसा नानंत तरसो स्वार्थसो तस लुसिफर लेवियातान अस्मोदेवूस आनी बेल्जेबूल आनी त्या प्रमाणे मॅमन कसले जेवसा तुमचे थंय काम करून आसा तरी ह्या कुर्साच्या बळान पवित्र सक्रामेंताच्या बळान जेच्या अमली रक्ताच्या बळान सुटका दिवच्या. तुमचे दोन्ही हात वयर करात मोगाचे न्हू दोन्ही हात वयर करात. ह्या वेळा सगळ्यांनी हालेलुया म्हणचे तुमच्या वाटांनी सांगात हालेलुया 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 जयच्या नावान जयच्या अमली रक्ताच्या बळान ह्या वेळा ह्या जगपाच्या अधिकार म्हाका दिल्या त्या पातवेर ह्या भुरग्यां आसले सगळे ते जेवसा जांपरो लुसिफर मॅमन लेवियातान बेल्जेबूल अस्मोदेवूस सैतान त्या प्रमाणे हे सगळे जेवसा त्या प्रमाणे पिडेची पाळा कष्ट धगधगणे अडकळे अडचण बनपास वायचर बाबा जेवसाची सदाची कामा कसले वाईट चाली जांपरा ड्रग एडिक्शन हा सोरो बिडी सिगरेट आणि त्याचबरोबर फोनोग्राफी नाका जाल्ले असले अनैतिकपण त्याचा राग हगे मसर हे सगळे प्रतिका प्रतिविरोध सगळे झुजो अजुगार मडका आणि कॅसिनो हे सगळे बनपास ह्या भुरग्यांना संपवताना झुज बांधणं त्याचबरोबर फ्रॉड करणं गॅम्बलिंग असले सगळे जेवसाची विदवळी ह्या वेळा भुरग्यांना संपवताना निकळो पडावे. हालेलुया आणि जेच्या नावान ह्या सगळ्या सैताना जेजूच्या पांया तळ कांडोडयता म्हज्या भुरग्यांक ते सुटका दी. हालेलुया 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 जेजूच्या नावान सुटका जेच्या रक्तान सुटका जेजूच्या खुर्सान सुटका जेच्या वद्या सत्तेत सुटका. हालेलुया जेच्या नावान हालेलुया 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 जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान सैतान ते जावन आसा. हालेलुया जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान सैतान सैतान गावता. जेजूच्या नावान रावच्या सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैतानचे जावन आसा. जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतानचे जावन आसा. हालेलुया जेजूच्या रक्तान जेजूच्या सैतान सैतान गावता. जेजू
सांग कोण आमकां आडाव सकता जेसू जेसू जेजूच्या रक्तान सैता आमचे सावणा ह्या वेळा मग छपा भयणीनो सगळ्यांनी आमी उबी रावचे कित्याक ह्या वेळा माखणेचे वरती पवित्र आत्म्याची सकत आमचे वयर जेजू वतालो आनी ह्या वेळा जेजूचे वरतेपण ह्या समक्लाराच्या कोपेलांत ह्या घडये घडटा आसतना ह्या माखणे दरवी जेवसाची सगळी सकत आमचे तन मोड उडयली परत आमकां खंयच्याय त्या असल्या हरकतेक हाडिनासतना ताच्या वंदवणेक आमी पडनासतना रावच्याक पवित्र सभा ह्या मागणेची रीत चलोवन व्हरता हे मागणेचें तेल तुमच्या कपलार सारयता आसतना पवित्र सभेचे यासाक हांवें तुमच्या वयर सारतालो कित्याक ह्या जाकाक पदवी आसा सगळें बायण करूंक जें कितें ह्या संवसारांत तो बांदतालोय तें सर्गी बांदून उरतलें जें कितें ह्या संवसारांत तो सोडयतालोय ह्या सर्गी तें सोडून उरतलें म्हणलें जेजून त्या सिसांक दिलो तो कमांड आज ह्या जाकादारी तुमचे मुखार आतां हे मागणेची रीत आमी कुंभाराक आयिल्ल्या बरी 2 लायन करून येवचे मोगाचे न्हू आनी ताचे उपरांत तुमी वचून तुमच्या जाग्यार बसयेत कुंभाराक आयिल्ल्या बरी येता आसतना ह्या जागे तुमच्या तकलेर हात दवरून मागतालो मागणेचें तेल तुमकां सरयतालो तुमी आपरबायतरां नितळ निर्मळ जाल्लीं जेवसारच्या धांवलेतांव जेवसारच्या त्या वडण्यातावन पयस रावंक तुमकां बळ मेळटलें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचें गीत आमी गायता आसतना आपरबायतरान आमी ह्या मागणेंत भागीदार जावया. हे पावनात्मा तुआ हे पावनात्मा तुआ हे पावनात्मा तुआ हे पावनात्मा तुआ मुझे वरदान दे दे जीवन दे दे हे पावनात्मा तू आ मुझे वरदान दे दे जीवन दे दे हे पावनात्मा तू आ 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 मुझे वरदान दे दे जीवन दे दे हे पावनात्मा तू आ मुझे वरदान दे दे जीवन दे दे हे पावनात्मा तू आ मुझ में प्रेम की बाती चला प्रेम की बाती चला मुझ में प्रेम की बाती चला प्रेम की बाती चला जीवन दाता मुक्ति प्रदाता जीवन दाता मुक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ हे पावनात्मा तू आ हे पावनात्मा
हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावनात्मा तू आ. ये पवित्रत्या तू 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 तुझी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी, हे पवित्रत्या तू तुझी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी, हे पवित्रत्या तू हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ. मुझ में शांति की बाती चला, शांति की बाती चला, मुझ में शांति की बाती चला, शांति की बाती चला, ज्ञान दाता प्रज्ञा प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, 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 हे पावनात्मा तू आ. मुझे तई मोगासो दीवो सळई, मोगासो दीवो सळई, मुझे तई मोगासो दीवो सळई, मोगासो दीवो सळई, मोगा सागोरा दया सागोरा, मोगा सागोरा दया सागोरा, हे पवित्रत्या तू हे पवित्रत्या तू हे पवित्रत्या तू ये पवित्रत्या तू
ये पवित्रत्म्या तो ये पवित्रत्म्या तो ये तुझे देनी मकादी फोळा मकादी ये पवित्रत्म्या तो ये तुझी देनी मकादी फोळा मकादी ये पवित्रत्म्या तो ये मुझे दैविक सन्वाय वाडय दैविक सन्वाय वाडय मुझे दैविक सन्वाय वाडय दैविक सन्वाय वाडय अज्ञान भर माका सक्तेन भर माका अज्ञान भर माका सक्तेन भर माका ये पवित्रत्म्या तू ये पवित्रत्म्या तू ये पवित्रत्म्या तू ये पवित्रत्म्या तो ये पवित्रत्म्या तो ये पवित्रत्म्या तो ये तुझी देणी मकादी फोळा मकादी ये पवित्रत्म्या तो ये तुझी देणी मकादी फोळा मकादी ये पवित्रत्म्या तो ये हे पावनात्मा तू आ हे पावनात्मा तो आ हे पावनात्मा तो आ हे पावनात्मा तो आ मुझे वरदान दे दे जीवन दे दे हे पावनात्मा तो आ मुझे वरदान दे दे जीवन दे दे हे पावनात्मा तू आ सगळ्या मेदी बेरपडी आमगाचेनो एक गडीभर पवित्र सक्रामेंत तुमच्या मध्यागात हांव पाशार करता आसतना एकच मध्यागात मात वेतालो सायडीर हांव वेसना
तुमची दिश्ट त्या पवित्र सक्रामेंताचेर घाला निमेरपणा आनी व्हडा संतसांत उर्बेन तो जेजू दिता ते आशिर्वाद तुमी घेवचे. 지수의 오질도에 지수의 모질터에 지수의 모체타에 지수의 모체타에 지수의 갈산도에 지수의 갈산도에 노베는 Sister Claire, we call to you, pray for us that we may do God's will on earth, His kingdom come, and in Him we may all be one.
सम्या काकूत आमची कर सम्या कागद आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता कागद आमची कर सम्या काकूत आमची कर सम्या कागद आमची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता देने ऐकमका देवा सर्गीच्या बापा कागद आमची कर देवपुता संसाराच्या सडवंदरा कागद आमची कर देवा पवित्र आत्म्या कागद आमची कर सांचेची मातिंद्रादी एकाच देवा कागद आमची कर संता मरिये पाप करत नसता गर्भे समावले आम्हा बसत विनंती कर संता मरिये फ्रांसिस्कान वडदीचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा बोवन्स देवाचे दुये आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा क्रिस्तचे निष्कळंक पत्नी आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा पवित्रात प्यान भरले आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा महिम्यात आमकां मेळचे मोगाळ दुवे आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा पवित्र सभेच्या पसळीत उजवाडा आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा वांजलची ओंच्या नी साक्षीदारा आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा सम फ्रांसिसच्या पातळीच्या पाटलावदारा आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा दुबल्या क्लारिसचे स्थापका आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा बावडतान 13 वर्षांत रड रावल्या आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा माय मगान परजळच्या आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा विद्या आणि कलत्या स्त्रीये आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा दुबल्या क्रिस्त सभेन दुर्बळ्या आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा मागण्याच्या स्त्री आणि अंकरची आदर्शा आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा बोपवी सक्रामेंताच्या अपूर मोगा आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा क्रिस्तच्या जल्मागणे पाशावांक समर्पिल्ले आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा कष्टा वेळा धैर्यान भरले आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा तळण्या वेळा सुश्निका आणि तिरसान सांभाळले आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा समाधानचे मैपसाचे बोळ्या आणि बळवान स्त्रीये आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा अजपच्या सक्ते देण्याने भरले आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा टेलिव्हिजनचे सार्वत्रिक पात्रोण सांतिने आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा प्राच्यत्या स्पिरितान जळतले आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा दुःख ससंग धैर्यान मुखार सत्तले आम्हा बसत विनंती कर सम क्लारा मरणाच्या वक्ता शांत समाधानेन भरले आम्हा बसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाचे पाप करतले भोगो समकां सम्या देवाचे शेळये संसाचे पाप करतले दैने कमकां सम्या देवाचे शेळये संसाचे पाप करतले आमची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्त एकम काम सम क्लारा आम पसोत विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्याकडे पोहोचवची गती प्रार्थया सम क्लारा परसडेक तारा कुरसायला दुबल्या क्रिस्ताच्या आणि ताचे बोव मोगाळ आवयच्या मेटांनी सोलोंग आम्हा सर्व आम पाव कर तसे तुझ्या बहिणीक आणि आशिषीचे तुवें राखल्या बळी राख आम्हा समेस्ता सर वायट विघ्नांनी आणि निवार आमची घरां आणि शहरां सरांवरांनी तुझ्या बळात एक विनावणेन आमच्या हर एक लाख पवित्र सभेक आणि सगळ्या संसाराळ करपाक सोन दी ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सम भगवंत क्लाराक मागणे हे आनंद भरीत भगवंत क्लारा सरकी बापाचे दुवे आणि सुम्यांचे सेवाकी तू देवा सवे असाय आमचे गती देवा लागी विनंती कर पिडेशिरेन कष्ट अनवरांनी कधी दुकान उलो मारतेल्याची मागणी ऐकूनचे देणे देवान तुका दिला तुझ्या लागी आता आम्ही मागचे उपकार देवाच्या आनंदाक आणि आमच्या आत्म्याच्या परपणाक पावस जाल्या देवा लागचे आमकां ते जोड दी म्हूण आमी परतांव आमची सत्य सवा समक्लारच्या मजतीन देवा लागी उबारुया समक्लारा आमकां पावनी तिची विनवणी आमच्या गती सदांच ती करती आमची वर्ती सांतीण संभगेवन क्लारा तूं आमच्या वर्त्या मागण्यांत भागीदार जावं सर आमची मागणी तुज्या मुखांत जेजूक आमी उखलता जेजूच्या खतखत्या मोगान पेटच्या भगवंत क्लारा भोव पवित्र अवकारिस्ताच्या समेच्या पदवे मारिपात तुवें तुज्या गणीचे आणि आशिषी शहराचे संरक्षण केले त्याचपरी आमचे जीव आमचे गुटमा आमचे शेर आमचे गांव सर तरांच्या पांयतले आणि अपराधांतले राख तुझे बरे आम्ही क्रिस्ताचो मोग करूं आणि गुण पावतान जियों गरज आसली आत्मीक कृपा आमकां जोडली सर परिस्थितीने देवाच्या कुशेक काळजेचे आणि खऱ्या समाधाना आमी जेचे आमकां आदार दी आमेन. Pagkimon Clara, Rakas Baritos Wada, तुझी हुकलीत Gaita, तुझो उपकार मागता करुणास नामान तू
Sija Bhagavan Clara प्रकाश भरीत उजवाडा. तुझी ओकळी गायता तुझो उपकार मागता करून आसना मानतो. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळे आम्ही उभे राहूया. मगचनो देवाक एक अर्घ दिवन थाळयो दिव्या आणि जेचे नाव वाकाणया देव आपुरबाय तरान आमकां आशिर्वाद दिला. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पल्याचे दीस अकरेचे ट्रिडूम आसतले. मगचनो मानदीक बाप रोशन रोजारियो हें सोलोन व्हरतलो. 2 दिसाच्या ह्या ट्रिडूमान तुम्ही बघितात जाल्यार व्हड संख्यान आयल्यात. फाल्यां येवन भगवन क्लाराच्या पेस्ताक अपुरबायची तयारी करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. आतां देवाचे वरती आशिर्वाद मागोवन आमी फाटीं वेता आसतना मोरये मायेची मजत मागया. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशिर्वाद दे आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगवन गुस्साचे कुरवेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळ्यांकी भोव आपुरबायची बागेरात मागता. वसात आनी आपुरबाय तरान देवाच्या वर्त्या आशिर्वादान बरात. गुड नाईट टू वन अँड ऑल. तो करथिल्यो दया करना घसर रास करून दवरात. करथिल्यो